पयलू सांचे घेवपाक शकता, सांचे सिनियर सिटीजनाक अरेस्ट करपाक शकता रातचे. सो हो स्टे जावपाक जायना. सच्या पयलू आमी सगळे हांगा आसा, सच्या पयलू तांकां अरेस्ट करचो हीच सगळ्यांची डिमांड आसा. आनी गोंयचे प्रत्येक म्हणल्यार जावं तो हिंदू आसूं, जावं तो मुस्लीम आसूं, जावं तो कॅथलीक आसूं, सगळे भाव भयणां सगळे एकटे आसा. सगळे जो कास्टाचे आसा, क्रीड आसा, सगळे एकटे रावल्ले आसा आनी अशाच फुडें एकटे रावतले. गोंयकार आमी एकटे रावपाक जाय आनी हे म्हाका दिसता सगळ्यांनी युनायटेडली फायट करपाक जाय. थँक्यू. सोशल एक्टिविस्ट लियाकतो मोंटेरो माझे नाव लोकात
Gaston इतले गोय इट्स आउट ऑफ गो आल्सो ते इतले लोक आज कोतल 5 दीस जाले 5 दीस रावलो सरकारू रावलो 5 दिसू तुम्ही जे सगळे व्हीआयपीज असताय मरे पहिले बंकाल बसलो असताय मरे व्हीआयपीज आज व्हीआयपीज हुई हाय आमचे पॉलिटिशियन्स हुई हाय तुम्ही ही आसपास आलेले आज पहिले स्वाती पहिले लाईन करून तुम्ही आसपास आलेले हुई हाय तुम्ही आणि इतले लोक रस्त्याचे येऊपासून तुमचे सारखे डोळे फुटले गव्हर्नमेंटाचे भुरगी आज तळमळते हिंगा इस्कॉलाची can't you see what is this going on in the all over the state see आमचे पासियस नु उमके असता सोरी तो पासियस बाहेर गेले नु आम्ही शांतिकायची गोयकार म्हणजे शांतिकायची मैं शांतिकाय म्हणून चढे पासियस आमके टेस्ट कोना काय टाइम हेलो हा 24 वर्षा पहिले आता 24 वर्षा पहिले कालसून आम्ही हाय पोलीस स्टेशन कालसून उलयताय किती ऍक्शन घेतला आमचे डोळे आड गेले याती एक सेक्शन लायला किती सांगत होते तुम्ही किती दाखव बसत ते तुम्ही सी 24 वर्ष जाताय नु म्हटल्या जोतर काय हे जायना प्रतिमा यू टेक द एक्शन्स you know the sections which sections and whatever the law is आम्ही बेस्टी अनपढ़ गवार म्हणून समजून काय we all educated people here we can understand everything don't think all लोग बेस्ट आता हिंगा रावतलो मागीर वयतलो then finish it off no ये पावटी ते सुभाष वेलिंगर म्हणटा ते मोडे म्हूण ते मोडे न्हू मोडे फकत 3 वर्ष सुद्धा मोडे फकत तो म्हणटा मोडे इंसान वर मोडे 3 वर्ष सुद्धा 7 आय 7 जेवियर आय 400 वर्सां हा हिंगा 400 वर्सां जाली हा हिंगा 500 वर्सां ते मोडे न्हू जीवो सांत जीवी कूड अजून पासून हा आमच्या ओल्ड गोवान सांभाळून दवरल्या आमच्या पुर्वजांनी अरे आयज आमकां रायट आसा ते सांभाळूंक हे भाशेन उलोवन न्हू दुसऱ्याची काळजान दुखोवन धर्माचेर आड उलोवन कांयच फायदो ना मागता सरकारान मातशें ताबडतोब एक्शन घेवन ते मोडे न्हू आनी एक पाट रिपीट ते मोडे न्हू
तो जिवो साथ आयज पासून जिवी कूड हांव म्हज्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतां, चड करून सावथ गोंयच्या लोकांक, आय एम व्हेरी सॉरी that we had to block the roads today, but I had already given a warning last night at 8:30, 9 o'clock that if Subhash Velinkar is not arrested by today morning, गोय पेट्टोले म्हणून आनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन फेल जाल्यार वी विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. आतां दुसरें, हांवें सगल्या आय एम बीन गोईंग कलेक्टरा कडेन आमी ब्लॉक केला, प्रेजेंटेशन स्कुला कडेन आमी रिबेलो हॉस्पिटला कडेन, KTC कडेन आमी सर्कल ब्लॉक केला. आतां सांजचे आनी क्रावड येतली, बार्लेम सगळें. आमकां एकूच सांगपाक जाय की पळय आमचे प्रोटेस्टर्स जे आसा न्ही तांकां इतलेंच सांगलां की मेंटेन पीस आनी डोंट बी वायलंट म्हणून, तुमकां चाडयतले म्हणून. आमचे भुरगे आसात पळय ते तापलेले आसात, कित्याक सकाळीं साकून तेणी च्या ना, पाणी ना, कांय ना, उदकाचेर डायबेटीक पेशंट हांगा, सिनियर सिटीजन आसा, बायल्यो आसा, थोड्यो बायल्यो भुरग्यांक सोडून आसा. पूण आय मेड इट अ पॉयंट दॅट एम्ब्युलन्स इज लेट गो, फक्त एम्ब्युलन्साक आमचे भुरगे धाडपाक लागला. आनी दुसरें, स्कुलाचे भुरग्यांक न्ही आमी त्रास करना. आय हॅव गिवन ऑर्डर्स दॅट स्कूल चिल्ड्रन शूड नॉट बी ट्रबल्ड, पेरंट्स कॅन टेक देयर स्टुडंट्स. आतां थर्ड म्हणटा तें हांव, वाय प्रमोद सावंत इज सो एडमंट. प्रमोद सावंत, यू कॅनॉट सी एकल्या वेलिंगकराक, RSSच्या भडव्याक, एक RSSाक तूं सपोर्ट करपाक, तूं बळी काडपाक हजारांच्या गोंयकारांची. डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक गोंयचो सायड फॉर ग्रांटेड. एंड द स्टेटमेंट्स इज मेड, मोडे तिका म्हणटात कूड, मोडे कोणाक म्हणटात, मोडे रोखडे कुसता मरे. आनी तो मिलाग्री केल्लो गोंयचो सायब, मिलाग्री केल्लो तो. आनी हिंगाचेच लोक न्ही, भारताचे न्ही, आख्खे वर्ल्डाचे लोक येतात. आतां एक्सपोजिशन आसा, आमचे कितलो लोक येतलो पळय तेन्ना थापटा पडटली न्ही, तांकां लोक न्ही फातरायतले. हांव सांगता, इफ CM प्रमोद आनी ताचे मंत्री संत्री आहात आनी चड करून ते धोळदिरे जे आमचे काँग्रेसाचे क्रिस्तांव मायनॉरिटी MLA जिखलेले ते आयज ग्रिडाक लागून BJPत गेल्यात पळय, तेंचे आयज काळजां कांय जायनात रे. तुमकां गोंयच्या सायबाक कितें म्हणलां म्हूण तुमकां वायट दिसना रे? तुमकां सांगूंक जायना CMाक, बाय डबल स्टँडर्ड मायनॉरिटीज आमी अरेस्ट करता आनी एका सपोर्ट करपाल्या. सो दीस whole of Goa can see, we are not again, see, this is not a protest of any one religion like Catholic or Muslims or minorities. There are many Hindu brothers and sisters here who believe in Saint Francis Xavier, and you all can go on the YouTube and you all can see all the years, all past years on the YouTube, the devotees, crores of devotees who come, even Hindu brothers and sisters come with their children with the candles and fulan. Even the Muslims come and even the Catholics. म्हाका कोण आतां भिरांत घालपाक केली, कितें म्हूण राव आतां लाठी चार्ज करतली पळय न्ही, आमी मार घेवपाक भितात, आमी कितें मिस्टेक केल्या, आमी मिस्टेक कितें केल्या आयज न्ही हांकां CM तूं खंय लिपला रे, तूं खंय न्हिदला रे, तूं इनकॉम्पिटन्सी दाखयली, तूं इनकेपेबल म्हूण दाखयलें. यू कॅनॉट कंट्रोल द स्टेट, यू शूड रिजाइन एंड गो बॅक. आम्ही आयज मडगो बंद केला, मडगो बंद, सगळे बंद. आणि लोकांताय मागता, तुमकां त्रास जाताय होरे, पूण हे त्रास जाताय ते CMान तुमगेले चोवपा जाय. CMाक आमी रिक्वेस्ट केला की तू ते वेलिंगकरा अरेस्ट कर. तो तुगे कोण रे, तू ते कितू सपोर्ट करतो? कोण तो तुगेलो? तुक तरी ते जितुली विरासत तुगे कदेल सांबाळू जाय, आणि तेका लागून तुवें कोता शेम ऑन यू, रिजाइन जावस. नाका CM, तुगे DNA बल टेस्ट कर, तू होरे गोंयकार जाल्यार. गोंयकाराक त्रास करता, गोंयकाराक रस्त्यार हाडटा. तुक मातशें 2 दीस जाले आमी एजिटेट कोताय, प्रोटेस्ट कोताय, पीसफुली केला. ओगोत नाका आमगे भुरग्यांक, ओगोत नाका, चाडोन काय नाका. आमी गोंयकार पासियेसाचे, पूण तुम पासियेस पेडे आकोला सारखे. वेलिंगकर म्हाका सांग, तो वेलिंगकर तुगेलो कोण? कित्या तू तेका सांबाळटा? कित्या तू तेका अरेस्ट कोना? तो तू म्हणटा सिनियर सिटीजन रातची अरेस्ट कोनाय?
जाल्यार आमगे फादर बॉलमेक्सा कितें अरेस्ट करूंक गेल रे तुमी सिनियर सिटीजनां सांग कितें हेट स्पीच कोना काय म्हण सिनियर सिटीजनां आनी हेट स्पीच कोताय तांकां रेडी रावाय म्हण सांग राती पासून अरेस्ट जावपाक सोडपा नाय गोंयकार उडला आनी शेम ऑन यॉल कॅथलीक बीजेपी MLA सपोर्ट कोताय ते शेम ऑन यॉल गू सुद्दां जायना वचोन देवाको माफी म्हळ्यार शॉक येत तुमक थिंगाच शॉक येत तुमकां हांव एकूच सांगूंक सोदता आतां हेचेर वचून हांव एकूच सांगूंक सोदता जे पळय आतां गव्हर्मेंट हो बॅक फुटाचेर पावल्ले कडेन आहा आनी इतलो लोक नीज गोंयकार पळय उठलेल्या कडेन आहा तुमी 2027 चिंतात आनी मागीर फुडले पावल घालात हांव योग सांगूंक सोदता आतां जे पळय आतां प्रोजेक्ट डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्टाचेर धापणे घालपाक तुमी फुडें सरलेले आमचो गोंयचो लोक फुडें सरलेले कडेन हे बंद करपाक आनी ते धाकणे घालपाक हे पळय वीक घालनात तुमी हे बडवांक घालून तेका तुम्ही बंद करचे आनी गोंयची संस्थाय आहा पळय ती दवरची परतून हे कडेन कांय जावपाचें ना आमी कावंटर करतले जो पळय वीक घालला पळय थंय आनी ते हेंचे पळय डिस्ट्रक्शन जाता तेगाय आमी कावंटर करतले तुमी चिंती नाका तिन्ने धाकणे घालतले तिन्ने उकतें दवरतले म्हणून तुमकां डिस्ट्रक्शनूय करूंक मेळचें ना आनी कमन हार्बरी गोंयचो लोक नीज गोंयकार उठला तुम्ही सजमोशांत हे भायले हात पळय ते तुमकां सपोर्ट करता कितलो तेंप सपोर्ट दितालो तांकां फोंट मारून आमी भायर घालतले आनी एकूच आवाज हे निवडून येयलो MLA आमच्या साहेबान केन्ना डिफरन्शिएट करूं ना धाकट्यांक आनी व्हडल्यांक सेपरेट मेस करूंक ना सगळ्यांचे मिलाप केलाय आनी तुमकां लेंबड्यांक 3 तारखे डिसेंबरा स्वता जेवण घालन सर्व केला कितें जालें 3 तारखे येतले डिसेंबराचे होको जेवपाक नो VIP ट्रीटमेंट ऑन दॅट डे इतल्या लेवलाचेर हे लोक आयज अपसेट जावन इतल्या लेवलाचेर उलयता गव्हर्मेंट हॅज फोर्स्ड these people to talk like this. I चीफ मिनिस्टर कडेन मागता स्टील द प्रोटेस्ट इज पीसफुल अजून कांयच जालें ना कारण आमी गोंयकार आमी पीस लविंग लोक आयज सुद्दां हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी एकवटान हिंगा आहा दिस इज नॉट अगेन्स्ट एनी रिलीजन एनी कास्ट दिस इज सुभाष वेलिंगकर वर्सीस गोंयकार प्युअर एज्युकेशन हे सुभाष वेलिंगकर वर्सीस गोंयकार एज्युकेशन हांव मागता चीफ मिनिस्टर कडेन वाय ही इज नॉट बीन अरेस्टेड आनी ताजी जी 4 सेक्शनां उरल्यात ती तुमी लायची ताबडतोब अरेस्ट करा एक फावटी अरेस्ट केले नंतर हे प्रोटेस्ट जे आहा तो पीसफूल जातले जे कोणे प्रोटेस्ट हिंगा ऑर्गनायज केला आमी सगळे डिक्लेअर करतले की तुमी लोकांनी बरे घरा वचचे आयज सुद्दां आमी बारीक भुरगे आसतले एम्बुलन्स आसतले हांगा पीसफूल सोडलेले आहा इतले लेवलाचे पासियेस गोंयकारांनी काडलेले आहा हे पासियेस फकत गोंयकारांक आसता जावं तो हिंदू भाव मुस्लीम भाव क्रिस्तांव भाव आमी गोंयकार इतले पासियेसान आयज पासून आहा हे पासियेस चोडूय ट्राय करनाका कारण इट इज अ हाय टायम सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब इज अ प्रायड ऑफ गोवा हे आयज गव्हर्मेंटाक करपाक जाय इट इज अ एसेट टू गोवा आयज ताका लागून गोंयांत नांव आहा गोंय सेफ आहा आनी ताज्या आशिर्वादान तुमी गोंयचो सरकार चलयता आनी तुमी 40 जाण आयज पासून ताज्या आशिर्वादान बरे भलायकेन आहा देखून मागता ताजो उपकार माना आनी आयज जावं सगळे लोक गोंयचे हिंदू भाव मुस्लीम भाव क्रिस्तांव भाव सगळे मिक्स लोक हिंगा आहा मागता डोंट ट्राय द पेशन्स जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करा आनी गोंयकारांचो डिमांड दिस इज अ शेम दॅट गोंयकारांक रस्त्यार येवन रावचें पडटा एक सुभाष वेलिंगराक लागून कोण सुभाष वेलिंगकर हे सुभाष वेलिंगकर वाय सुभाष वेलिंगकर इज सो इतलो कित्याक ताका कवर केलो म्हाका आयज सुद्दां कळना की वाय हू इज सुभाष वेलिंगकर कोण तो ह्या मनशाक नाव सुद्दां ना आयज म्हाका हिंदू भाव मेळ्ळो तो सांगतालो मॅशू वी हिंदूज रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन मुस्लीम भाव म्हणटात वी मुस्लीम रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन हेका जात आनी धर्म ना हो सुभाष वेलिंगकर म्हणटा जात आनी धर्म नासलो मनीस I don't call him Hindu. He doesn't have any religion, any caste. Or third class मनीस सुभाष वेलिंगकर. If Subhash Velinkar was not from the backing of, if he was not enjoying the patronage, political patronage, and he was not belonging from the RSS background, I think, आणि कोणी साधो मनीस आशिल्लो खंयचे दुसरे हेजो तो ताका म्हणटा ते NSA एक्ट लायता आशिल्ले आनी ताडी पार करता आशिल्ले आनी पुलीस स्टेशनार घालून झडयता आशिल्ले पूण आयज आमकां हेंचो विंडिक्टीव पॉलिटिक्स कितें पळय तेंचे एजंटा आमकां कळिल्लो आसा आनी CM स्टँड्स एक्सपोज CM you have failed to become a good CM and you have failed
तुझी होम मिनिस्ट्री कव्हर केली CMI स्टेटमेंट येला that he will be arresting and he said the action will be the same as the action of Father Bonmek. But what did Father Bonmek had said? He had not even a religious or Hindu government Muslim. He is going to side and DNA. So आम्ही सेक्शना दिल्या ती सगळी लावची आणि ते का जातात तिथले बेगीन arrest कर समजून आमचा डिमांड सा. Has the government reached out to you? Nobody has reached out. On the contrary, they were playing dirty with us last night. Yes. Ask Kenisha, ask Meshu. I was been pulled and dragged 3 times yesterday from the streets. Only आम्ही तो नेट दोल्लो SP कोडे. That is the time they send one letter to Bicholi because people ऐकना असली म्हणून आणि गायला एकूच सेक्शन रे बाबा कोणाक फटयतात रे 298 हां ताका भितर बेल घेवन धाडपाक आम्ही सेक्शना दिल्यात कायद्याचे मुनीस आमी सेक्शना लायल्यात सगळी 298 299 197 सगळे 152 सगळी लायल्या सगळे सेक्शनाचे तेका जावपाक जाय तेका म्हाका दिसता मेंटल हॉस्पिटलान घालपाक जाय ताची तकले न्ही मानसीक तुलर न्ही कितें तरी हाल्लो आयोग सांगूंक कोत्ता आतां पळय हो योग तेणें हें केला योग उजो लायला हिंगा आतां आमचे गोंयचे साहेबाचे एक्सपोजिशन जावपाचें आहा 45 days आनी इन बिटवीन तेणें तर हो आयज तो तेका अरेस्ट करना वो तेजो ताका तो टेम करना जे 45 days जो गव्हर्मेंटूय आतां हे कोत्ता इनिशिएटीव घेता ते एक्सपोजिशन गोंयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशनाक लागून जरी तर त्या टायमाचेर असलोच तो तेणें जे हें केलें जाल्यार तेन्ना कोण रिस्पॉन्सिबल घेतलो एक्सपोजिशनाक इतलो लोक येतलो थिंगा लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन की जातली हें गोव्हर्मेंटान चिंतलां हेचेर तेणें दोर घेवन आयज तेका पयलोच हें कितें जावचें पयलो तेका टेम करपाचो आनी तेका भितर उडोवपाचो तो जेणे विहीक मारलो तेचेर तेणें निशेध मारून तेका भितर उडोवपाचो ना तर हे फुडले आतां एक्सपोजिशनाक आमकां जायती भिरांत आहा लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जावचे पयलें फकाणां कोण नाकात आमचे गोंयकार जे आसात पळय USA लंडन ऑस्ट्रेलिया कॅनडा तेणी म्हाका मेसेज्यो घातल्या प्रतिमा आमी एक न्ही 2 लाखाचे टिकेटी काडून फॅमिली घेवन एक्सपोजिशनाक येतली आनी समज आमी ह्या दोलडेरांक जे आसा पळय आयज रस्त्यार येवंक जाय आनी वेलिंगकराक डिमांड करूंक जाय रिजायन तेका अरेस्ट करपाक लावपाक आनी आमकां ते थिंगा दिसती पळय जाल्यार आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतलो जाल्यार आमकां सांगनाका म्हणून हांव मागता एकूच म्हज्या गोंयकारांक न्ही म्हज्या सावथाच्या दुखून भुरग्यांक न्ही भावांक न्ही भयण्याक न्ही आयज दुसरी कामां मातशी सोडात तुमचें हेळपाचें भोंवपाचें गेर बेर सगळें सोडात आनी हिंगा येयात प्रतिमा सगळे गोंयकारा लागीं मागोता प्लीज हिंग जायत जा आहाय आनी तुमी प्रतिमा बायन उल माला तेशें जात हिंगा आहाय तितलो एकलो लोक तुमकां आपयता आनी घरा रावना गाय भायर सोराय दीस इज द ओनली टायम वी नीड सपोर्ट एंड वी हॅव टू एक्ट This is the only time. आणि फाले राव ना काय फाल्या आयज ते आयजो जावपाक जाय 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 मागच्या लोकांक आहा तिका मेवता त्या ब्लॉक करचे म्हणून ओल्ड गोवा आख्या गोया ब्लॉक करचे गोया सेव ओल्ड गोवा कमिटी सेव ओल्ड गोवा कमिटी आपय मेंबर ओल्ड गोवा दिलेला मागता हिंगा लोकांनी मागता मेवता तिका बंद करचे फोंड्या बंद करचे म्हापशा बंद करचे कालांगूट बंद करचे तालिगांव सगळे मेवता आख्या गोया बंद करचे गोया माडगांव मोडगांव येवंक पावना आपल्या गांवांनी बंद करचो रस्तो आणि हांव कोटालीमसान येयला मागता सगळ्या कुट्टाळकार भावां लागीं हे जाता थंयसर जंक्शन आसा क्रॉस जंक्शन आसा आनी वास्को जंक्शन जेन्ना आमी गोंयांत उजो पेटलो कोंकणी भाशेक लागून उजो पेटलो एक गोंयकाराक कोंकणी भास सांबाळलेली आयज गोंयची सायबा लागून एक गोंयकार सगळे उठी आनी काय जंक्शन बंद करा जंक्शन बंद करा मागता एअरपोर्ट बंद करा सोडची ना रे सुपारी सुपारी 1 2 1 2
अजूनपर्यंत जो अरेस्ट करपाचो डिमांड आसा सुभाष वेलिंगराक अजूनपर्यंत तो डिमांड जो आसा तो फुलफील जाल्लो ना आनी ताकाच लागून हांगा एंटायर जो मडगांव तशेंच उदो तालिगांवूय आसले बाकीचे अंजुना पुलीस स्टेशन आमी सकाळी आगासाम पुलीस स्टेशन सगळे पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेनी ज्यो दिल्ल्यो आसा पण जो सीएम आसा एक खंय ना खंय ताका पडलेलें ना काय कितें असो एक प्रश्न हे जाता चिंत जाता कित्याक तेंचे आमदार जे आसा आतां एज पर द स्टेटमेंट आतां रिसंट स्टेटमेंट पळयता तेंचे आमदार म्हणटा तेजेर एक्शन घेतले केन्ना घेतले हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा कित्याक जे रुलींग आमदार आसा रुलींग आमदारांनी उलयला म्हणटा उलयले पासून जाल्यार केन्ना अरेस्ट करतलो अजून पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना आतां इतले लोक जे आसा हांगा सगळे जमलेले आसा आनी खूब पळयता आसतले इतले वताच्या काळाचेर जेवण बिवण नासतना उपाशी पोटाचेर हांगा सगळे आसा आतां हेजी जबाबदारी जो मुखेलमंत्र्याक मातूय पडले ना आयज डीजीपीन खंय ना खंय एक्शन घेवपाक जाल्ले ताका अरेस्ट करून हाडपाक जाल्लो अजून पर्यंत कांयच केल्लें ना असलेच डेंजरस स्टेटमेंट जे रिलिजियस जो सेंटिमेंट्स आसा तो हर्ट करता हेच्या पयलूय अशें स्टेटमेंट केल्लो आनी खंय ना खंय कंप्लेन जावच्या पयलीं सो मोठो एक्शन जावपाक जाल्ली मात ती जाल्ली ना आनी हे प्रत्येकदा म्हटल्यार एवरी टायम सेम सिच्युएशन सुभाष वेलिंगर खंय ना खंय पॉलरायज करपाक सोदता सुभाष वेलिंगर जो आसा ताका पॉलिटिकल खंय ना खंय मोटीव आसा आनी ते पॉलिटिकल मोटिवाक लागून हे सगळें चालू आसा आनी जेन्ना आतां एक्सपोजिशन जो चालू आसा आनी एक्सपोजिशनाची सगळी तयारी करता आमी आनी सगळे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक रावले एक्सपोजिशनाक येवपाक लागून आनी बेसांव घेवपाक लागून मात ह्या जे सेंटिमेंट हट करून खंय ना खंय हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जी आसा ती क्रिएट करपाचे प्रयत्न जो आसा जो सुभाष वेलिंगरान केल्लो आसा आनी हेजो आमी कंडेम करता आनी जाता तितले बेगीन सीएमा कडेन परत एकदां सांगता की बेग्यानच्या बेगीन ताका अरेस्ट करपाचो कित्याक एवरी टायम आयज तुमी पळयता सगळे लोक हांगा जमल्या कित्याक लागून जमल्या लोकांक तो सेंटिमेंट आसा सगळ्यांचो प्रत्येक नीज गोंयकाराचो सेंटिमेंट हट जाल्लो आसा जावं तो हिंदू जावं तो मुस्लीम जावं तो कॅथलीक सगळे धर्माचे लोक एकटे आसा आनी एकटे रावतले ही आमची एकवट जी आसा ती एक डिग्निटी म्हणूंक शकता तुमी गोंयानूच आख्खे वर्ल्ड भरान गोंयकारांक फेमस आसा की युनायटेड रावता कितेंय आसा तो युनायटेडली स्टँड घेता सो हो स्टँड जो आसा तो सगळ्या जाणांनी घेतलेलो आसा आनी हांव मागता परत एकदा की हेजो वायट सिच्युएशन जावच्या पयलू हे अरेस्ट जावपाक जाय बाय 6 पर्यंत कित्याक काल सांगलें की रातचे अरेस्ट करपाक शकना म्हणून बाय 6 मेरेन अरेस्ट करचो हो डिमांड आसा आनी आख्खे गोंयभरांत कित्याक हे आयचे दीस म्हटल्यार आयच्या दिसाचो 6 मेरेन अरेस्ट जावचो हो डिमांड आसा आनी तुमी पळयता आसतलो हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरान हो आनी जो प्रोटेस्ट आसा तो आनीक वाडटलो सो हे जावपाक जायना खंय ना खंय अंडरस्टँड जावपाक जाय सीएम अशें धरून चिंतनाका की आपूण सुशेगाद रावतलो आपणाक कांय पडलेलें ना आतां तुमी स्टेटमेंट करता जातले केन्ना जातले तुमी ताबडतोब अरेस्ट करून ताका हाडपाक जाय रीच आउट करना गव्हर्नमेंट रीच आउट करना तेजे कितें प्रोटेस्टेड लिडर्स म्हणटा अजून कोणें रीच आउट करूंक ना तेंकां पळय कशें आसा हांवें पर्सनली आगासाम पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्ली आसा जे कंप्लेन आसा ती डीजीपीक पावयल्ली आसा ती सीएमाक पावयल्ली आसा आतां रीच आउट करता म्हटल्यार कितें आतां इतले लोक हांगा जमल्या आख्खे गोंयभरांतले लोक कंप्लेन घालता आनी तितून रीच आउट करता जोक जालो इट इज अ जोक कित्याक एवरी टायम ही फकाणां जाल्ली आसा तुमी खरें म्हटल्यार सोमोटो घेवपाक जाल्लो अशें लोकांक रस्त्यार येवपाक पडपाक जायनासलें आयज सगळ्यांक त्रास जाता आयज सगळे लोक जे भायर सरले आपणाचो काम धंदो सोडून भायर सरल्या सगळे आपणे भुरग्यांक हे सोडून भायर सरले सो हे जे परिस्थिती आसा रीच आउट करना रीच आउट जावंक ना इट इज कंप्लिटली रॉंग स्टेटमेंट आनी गोंयचो साहेब जेन्ना प्रायम मिनिस्टर पासून गोंयांत येयल्लो तेणेन पासून स्टेटमेंट केल्लो की गोंयच्या साहेबाचें आमचें एक्सपोजिशन आसा असो स्टेटमेंट केल्लें आसा आनी सीएम जो आसा मुखेलमंत्री समज अशें म्हणटा इट इज टोटली रॉंग आनी निग्लेक्ट म्हटल्यार आयज अशें दिसून येता हो बीजेपीचो जो सीएम आसा ताका दिसता की आपूण निग्लेक्ट करता हे निग्लेक्टेड स्टेटमेंट असो जाल्लो आसा आतां उलोवपान मारल्या लोकांनी हिंगा तर समाधान मेळना आख्खे गोंयभर बंद जातलें म्हणून दिस इज गोइंग टू बॅड टू वर्स दिसना ऑब्वियसली हे वर्स जातलें हेज्याकून वायट जावपाचें आसा ताका लागून हांव परत एकदां कित्याक खरें म्हटल्यार मातशें चिंतपाक जाय कित्याक अशें तुमी चिंतूना कांय जावचें ना हेज्या फुडें वायट जातलें कित्याक प्रत्येक कडेन गांवांतल्यान लोक भायर सरतले आनी इतलो व्हडलो प्रोटेस्ट जाय नेम ना सो ताका लागून परत एकदां की मातशें तकली तरी कित्याक गोंयकार आमी सगळे गोंयकार एकटे रावपाक जाय गोंयकार झुजपाक जायना अशें नाका आसलेली जे हें आसा झुजा जावपाक जायना गोंयांत सो हेका लागून परत एकदां रिक्वेस्ट करता आमी मागता की हें घडपाक जायना म्हणून बेग्यानच्या बेगीन 6 पर्यंत जशें सगळ्यांनी मागलां की 6 पर्यंत ताका अरेस्ट करचो आनी ताका हाडून पुलीस स्टेशनार कॉलम दिली ती कॉलम लावपाक जाय
आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जसं बाबांनी सांगलें की जी कॉलम म्हणजे सेक्शन्स जी लायले आता काल एक सेक्शन लायले ते 266 जे सेक्शन लायले ते एकूच सेक्शन लायले ते लोअर सेक्शन आसा आनी तेजी कितलीशी सेक्शन आसा की जो सेक्शन्स आसा ती सेक्शन लायल्ली ना. आता हितून खंय ना खंय तेका साल्वार करपाक सोदता काय कितें होय प्रश्न पडटा. कित्याक तेका साल्वार करता म्हणून बारीकशी सेक्शन लावन ते काबार करपाचें. तेका जी सेक्शन आसा ती एज पर रूल जी सगळी सेक्शनां लागपाक जाय हो आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा. आनी बेग्यान म्हणल्यार आतां 6 पर्यंत हांगा आयज 6 पर्यंत लोक हांवूय तेंच्या कडेन आसा. हेजे फुडें आनीक लोक येतले आनीक लोक आनीक वाडटले. हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरांत तूं पळयतात बाकीच्या गांवांनी वचून लोक भायर सरत आसा आनीक वाडटले. आतां आमचे थंय पासून अशे लोक येवपा आसा भायर सरपा आसा ओल्ड गोवा जमपाचे आसा लोक. सो अशें समज वाडत चल्ले जो सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल इतली लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाची शक्यता आसा आनी तेन्ना खंय ना खंय मोठे जावचे पयलू हें आमी थांबोवपाक जाय. थँक्यू. अरविंद डिकोस्टा. सो हांवें तुमचो येयलो आसतलें आख्खो गोंयचो लोक भायर सरला. जस्ट एक स्टेटमेंट आला गो आमच्या गोंय साहेबा लागून. गोंय साहेब म्हणून जाल्यार आमी एकदम मानताय नो क्रिस्तांव हिंदूज प्लस मुस्लीम वी रिस्पेक्ट व्हेरी मच. आतां गोंयांत लोक येता जाल्यार एकू कामा लागून चड करून गोंय येता तो गोंय साहेबा लागून. गोंय लोक येयलोलो कोणूच गोंयच जावं इंडियेच जावं आख्खो इंटरनॅशनल लोक येयलोलो गोंया ओल्ड गोवा गेलो बगो तो मनीस भायर सरना. आनी गोंयचे आमचे आमकां सारको विश्वास आहा. हो जो स्टेटमेंट केला इज कंप्लिटली रॉंग एंड वी कंडेम दीस स्टेटमेंट. आमी आतां ऑलरेडी एप्लिकेशन बरोवन दिलां आमचें कंप्लेन बरोवन दिलो आहा. सो आमी मागता हेजे चीफ मिनिस्टरांनी घेचें एक्शन घेचें. कित्याक 2 म्हयने पयलीं तें सांगलेलें हें केन्ना कितें जालें जाल्यार हांव एक्शन घेतलें म्हणून. आयज पासून तें एक्शन केलां. आयज 5 दीस जाले. आतां तुवें चोयलां आख्खें मारगांव आख्यांत सद्या बंद आहा. हे सायडीन कोणाच्यान कांय वचून येना. इवन इमर्जन्सी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू पास बाय. आतां आख्खें मारगांव बंद जालां आनी गोडे साय आसा म्हळ्यार आख्खें फूल गोंय बंद जाय सांगूंक जायना. बिकॉज दीस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. हें आमकां आमगेले रिलिजनाचे सेंटिमेंट्स हट जालो आहाय. कित्याक जे भाशेन दुसरे भाशे आम कोण दुसरे रिलिजन आम केन्ना कांय म्हणून पूण जे पण आम म्हणून आहा तें सारकें म्हणोना. ही इज अ लिवींग सेंट. ती मोड न्हू तेजें तें मोड तिंगा काड म्हणल्यार वॉट कम्स टू हिज मायंड टू से दीस वर्ड्स. ही इज अ लिवींग सेंट. ते खबर पडना लिवींग सेंट म्हणून ते DNA टेस्ट करपा म्हळ्यार पयलीं तुजीच DNA टेस्ट कर रे पयलें. आं तेच तुजी DNA टेस्ट कर आनी चोय बाबा तूं खंयचो कितें तें. आं जे इतलो लोक आयज गोंया पासून मानताय जाल्यार आमी गोंय आयज गोंय सांबाळो आहा. हें गोंय आहा जाल्यार आमकां सेंट फ्रांसीस झेवियर ब्लेसिंगाचें आहा. जो मनीस सेंट फ्रांसीस झेवियराचे ओपोजीट उलयला तो आयज चोयला आसतो तो आयज खुंयना. तो मनीस सोदां सकयल पडटा. सो ते भाशेनूच मागताय हेजे वयल्यान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी हेसोले मुखार फ्युचरा हेसो सिट्युएशन जावपा आमकां नाका गोंयांत. आमकां गोवा इज अ पिसफूल स्टेट एंड वी वॉन्ट टू स्टे एज अ पिसफूल स्टेट. थँक्यू. आमच्या मजे म्युझिशियन आसा बाब नॉर्मन. म्हाका नॉर्मना लागीं एक बाय ट्यूब नॉर्मन हो आमचो म्युझिशियन तियात्रीस म्युझिशियन. हांव नॉर्मन कातोचो आनी आमी हिंगा KTC कडेन सगळे एकठांय जालो आहाय. आमगे हे ग्रुपान आतां सगळे क्रिस्तांवूय आहाय मुस्लिमूय आहाय हिंदू आहाय आनी हे सगळे हिंगेन एक सॉलिडेरिटी दाखयताय. आनी हांव चडसो येयला कित्याक हांवें फेसबुकाचे मदें चोयलें आमगे तियात्रीसूय म्हणजे तेंगे कोणू नाय तियात्रीस दिसती कोण हेचे लागले गोडे कामां आहलो आसतलें हांव कांय म्हणा. बट येवपाचें कित्याक आमी ह्या लोकांचेर आमी डिपेंड आहाय. आनी हाल्या मागीर हेच लोक जर आमी सपोर्ट करना जाल्यार आमी आमच्या हातान आमी कुराड माना आमी आमचे माता येतले. सो हे टायमा आमी हे एजिटेशना सगळ्यांनी सांगात दिवचो. थँक्यू. हांव डेली गांवांत मेल्ली. सो आयज जे सुभाष वेर्लीकरान जो स्टेटमेंट दिला आमी
अंत वयता मोदी आहात म्हाका तरी आयज आमचे मोदी आहात म्हाका आम्ही सांकवाड हांव कुट्टाडीचे आमचे सांकवाडचे भयणी आहा आमचे सांकवाडचे भयणी आहा आय रियली एप्रिशिएट सेंचुरीचो सांकवाडचो सेंचुरीचो पात्री तो ओके सेंचुरीचो पात्री तो आनी तो आयज आमचे मोदी आहा आनी तो आयज आमचे मोदी आहा सांबाळपाक आयज आमचे मोदी आहा बरेच भाग आयज आमचे मोदी आहा बरेच भाग आमच्या तू आमचे मोदी आहा आमकां बी धीर आनी आमचे मोदी आहा आमच्या धीर आनी आदर सो आय वुड लायक फादराक जाय वडील सो फादर विल डायरेक्ट अस वडील सो फादर विल डायरेक्ट अस we want your guidance we want your guidance जायते तुम्ही उलयल्यान आनी जायते तुम्ही उलयल्यान मन एकूच आहा आमचे मन एकूच आहा आमचे मन आनी दुसरें कांय ना तो रोल मन आसता तो म्हणटा तो रोल भाशेचो आसता तो सगळ्यांक एकच जाणांचो रूल जावं खंयचे म्हणटा पळय आमी जाणाव ते रूल when the rule applies to one person when the rule should apply also to the other person the rule should apply also to the other person as well जे कितें घडटा ताका सगळीं जाणाव जे कितें घडटा आमी सगळीं जाणाव तें सांगूंक सोदिना पूण इतलेंच मागता गव्हर्मेंटा लागीं when the rule when it was applied to one person it should also be applied to the another person when such thing has happened. Yes. Thank you. Thanks a lot for being with us. आनी एक म्हाका सांगपाक जाय जुजे वाजाचे फिरकोचेर मोडलेले इगोचेर इतली वर्सांची ती इगो जावन आसा तरी आसतना तो थिंगा आडकोडी घालूंक येता एवरी इयर नोयेन स्टार्ट जाता तेन्ना तो आडकोडी घालता तो तेचो गॉडफादर कोण आहा तो आमी नको तेका कोण पयशे दिता ते आमी नको कित्याक लागून तो उठता म्हणून आमी नको पूण हय सगळे देव पळयतलो आनी तेका हे फेस्त जाता म्हणल्यार देव तेका पनिशमेंट दितलो जरूर दितलो एकदम म्हणो सोदता वेलिंगरान म्हणला ते मोडे म्हूण परत परत तेगे उलोवपान तो म्हणटा ते मोडे 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 ते वरा हिंगाचे ते मोडे न्हू हांव सांगपाक सोदता ते मोडे न्हू ती जिवी कूड जिवोसांत जिवी कूड तेजे आयज 500 वर्सां पासून आहा हांगासर गोंयांत आमच्या ओल्ड गोवात ते मोडे न्हूय सगळ्यांक जाणा जावचे ते मोडे न्हूय वेलिंगरान जाणा जावन घेवचे ते मोडे न्हूय ते जिवी कूड तेजे हात पांय तोकली सगळे सांजे कुडीचे आसात म्हणटच ताणें ताका ताचेर एक्शन घेवचें आनी ताका अरेस्ट करचो आनी आमकां सगळ्यांक एक न्याय दिवचो तो मोडे
ओ मोय वी नोबडी टोल्ड यू टू बिलीव हिम और कितें तू कोणे सांगलो ना का आमगे बिलीव आम सोत मानताय तू कोण तू आम सांगपाक तू कोणे सांगलो ना तू ते सोत मान आनी DNA करून चोय म्हण तू गरजू ना तेचेर उलोवपाक तू जो दिसता तो हॉट डोंट बिलीव फॉरगेट अबाउट इट तू कोण ओय एक करपाची आमी केन्ना तेजे ऑपोजीट उलयले ना आमी आमगे गोंय साहेबाची आमी हाली एकूच भावार्थ देवताय तेजी सदांच आनी तेका लागून त्याच उपरांत आमकां गोंयचो साहेब सॉरी गोंय साहेबा उपरांत सॉरी गोंय साहेबा उपरांत आमकां सांत तुजे वास दिलो गोंयचो सांत म्हूण अंजुमचो तेकाय बेगीन सांताचो मान मेळ्ळ्या पुरो नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा म्हूण ह्यो आमगे पुरावो जाल्या पुरो चितलो काम शांती जाल्या पुरो जे परी सांत फ्रांसीस आमगे गोंया हितू तेंपार आम कांय जालो ना आमी हितू वर्सां व्हडलेले ल्हान आहलोले सगळीं फेस्तां केली पूण सांत फ्रांसीस आम सोदाक राखता आमगे गोरदाराक आनी कितें बायल भुरग्यांक सगळे राखता आमगे वावर दोन आमी तेज वरवीं कोताय तेका लागून हो आख्खो भायलो पंगड सगळो गोंयांत रावता गोंयकार समजिकायेची शिस्तीची एकवटान चलपाची इन द लास्ट सो मेनी इयर्स आमी पळयलां केन्नाच गोंयकारांक न्ही जावं तो क्रिस्तांव हिंदू आनी मुसलमान भावांक न्ही रस्त्यार येवपाक पडना आयज गोंयचो लोक आपलो काम धंदो सोडून हिंगासोर कित्याक येयला म्हजे एक उल्याचेर आयज अख्खें गोंय पेटलेलें आहा म्हाका वायट दिसलें जेन्ना एक नुस्तेकान बायलेन सांगलें प्रतिमागून 5 बायलांक घेवन येयल्या म्हजो धंदो बंद करून येयल्ली आसा हांव नुस्तें विकतां तुजो उलो पयलो कांसाळेच्यो बायलांनी सांगलें वेलसांवच्या बायलांनी सांगलें वेर्नाच्या बायलांनी सांगलें वेलेच्या बायलांनी सांगलें नावेलीच्या बायलांनी सांगलें काणकोणच्या बायलांनी सांगलें सांगेच्या बायलांनी आयज बायल्यो भायर सरलेल्यो आहाय सिनियर सिटीजन भायर सरलेले हांव इतलेंच म्हणटा नो पॉलिटिक्स आय वील गिव मी टू टॉक एज विराज नो पॉलिटिक्स गिरीश ए सान आंध्रे MLA बट हील बी टॉकिंग एज अ गोंयकार हांगासर सगळे धर्माचे लोक येयल्ले आसात दिस फायट इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन some people are putting some elements are putting messages on the when it's live की हेंका कितें जालां मायनॉरिटी पीस जाल्या क्रिस्तांव कितें कितें घालता मुस्लीम घालता नो दिस फायट इज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी प्रोटेस्ट गोंयांत देखून जालो ना अजून अमेरिका सावन देखून मेसेज येयो थिंक प्रोटेस्ट जालो अमेरिका दिस प्रोटेस्ट इज कॉल्ड मेसेज येयले वी गोवन्स आर हियर हिंगाय प्रोटेस्ट जाता बाबा तुगे उलयन जाला मातशें उलोवपाची हिंगा आमी गोंयकार म्हूण येयले आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम म्हणले तुमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम म्हणले तुमी कितें म्हणले कित्याक आमगे फेथ हा गोंयचे साहेब म्हूण तेका नांव दिलो हा गोंयचे साहेब म्हूण तेका तो दर्जो दिलो हा पोतून सांगता CM जिकून गेलो हा थिंगा खुंयचे MLA वचना खुंयचे मिनिस्टर वचना पूण आमी गोंयकार हिंदू कॅथलीक मुस्लीम भाई म्हणून वयताय आमी केन्ना आमगे गोंया कम्युनल हार्मोनियम सांबाळू हा डिसहार्मनी करपाक दिले नाही केन्ना सेंटिमेंट सर्ट केले नाही पूण आतां तुमी चोयता आसतली ही BJP येयली तेन्ना चोड हे चोड जालो हा आनी जेन्ना एक उतर दिता CM ते उतर तेन्ना पाळपा जाय CMान उतर दिलोलें परतून रिपीट करता कितें म्हणू केन्नाय कोणूय रिलीजना अगेन्स्ट उलयले आनी सेंटिमेंट सर्ट केले एकमेकागे रिलीजनाचे आपूण पयले अरेस्ट करता म्हणून पूण आयज CMान दाखोवन दिला की हो डोलडिरो तेणी तेका मुखार काड म्हूण BJPन हे सुभाष वेलिंगरा तेणी मुखार काड म्हूण कित्याक 5 दीस जाले तेगे अरेस्ट जायना आनी एकले डोलडिऱ्या लागून जो आमचे गोंय साहेबाचे उलयला DNA करपा जाय फ्रांसीस तो तेगे कळे मोडे हे उलयल सोय निशेध करपा मेले हांवें काल राती कोळे सांगलोलें तुमकां टायम दिता की तेगे अरेस्ट कोराय बाय मॉर्निंग 8:30 म्हणल्यार सकाळी 1 मिनिट 8:30 म्हणल्यार तुमी तेका सकाळी अरेस्ट कोराय कित्याक काल रातीको एक्सक्यूज दिलें की तो सिनियर सिटीजन 75 वर्सांचो आनी रातीको तेका अरेस्ट करूं जायना सो सकाळी पुलिसां वचून अरेस्ट करून जातालें आतां 4-15 जावपालें अजून तेका अरेस्ट केलें ना सो BJP शिल्डिंग हिम बिकॉज ऑफ द DNA RSS DNA हांव इतलें सांगता सेमाक तूं एक डोलडिऱ्या सांबाळपा तुवें आमगे गोंयकारां रस्त्याचेर हाडलो आहाय आमगे सिनियर सिटीजन आनी आमगे बायल्यो जाय जाणांक डायबिटीज हा हार्टा प्रॉब्लम हा प्रेशरा प्रॉब्लम हा पूण ते आयज हिंगा
सो हांव इतलेंच सांगता की ह्या सुभाष वेलिंगकराक एरेस्टूच न्ही ताडीपार करचो He has heard the sentiments of Goans. He has spoken on our Goincho side, St. Francis Xavier. So he should be done Taliban. हे आमकां भाशण आयकपाची ना हेंची. हेंकां फातरान म्हाका दिसता ओल्ड गोवा हेंकां आयल्यार हेंकां फोंडाक फातरान मारपाचें. He is supporting the one who has heard the sentiments of our Goinkar. कॉन्स्टंटिनो क्रास्टो फ्रॉम कोलवा गांवान कोलवा सगळे भाव हिंगा एकठांय जाले सगळे धर्मांतले ताका लागून एकदम खुशाल पळोवन टायम दितो तो न्यूज गोंयकार जो गोंयान रावता तो गोंयकार न्यूज गोंयकार म्हूण आमी गेले आमी टायम पास करूंक नाय हांव फिशरमॅनाचो भुरगो गांवान कोलवाचो गांव फिशरमॅन फॅमिली खारवी भुरगो मुगे माय आवय बापूय मुगे एन्सेस्टर फिशरमॅन आनी हांव दर्या वेळेर रावता जो दर्यान हांव काम केल्लो भुरगो 2 पावटी बुडोवन मारपाक सालवार जावन आज पासून तुमच्या मुखार उबो आसा हांव 7 वर्सां आसतना चलता आसलो म्हाका मायंड मुगेर ओन गोंय साहेबा बरोबर वयलो आनी त्या टायमार हांव चलपा लागलो म्हूण आज तुमच्या मुखार उबो आसा हांव न्यूज गोंयकार कोणाक 40 मंत्र्यांक दिवपाची गरज ना सगळे एक गोंयकार भायर सरून रस्त्यार येवन तांकां दाखोवपाक जाय हे प्रतिमा बाय जावं एकूच लिडर न्ही आमी सगळे लिडर आमकां जेवपाचो हक्क आसा आमी न्हीच गोंयकार हांव गोंडवार रावपी भुरगो केन्ना 50 वर्सां जालीं केन्ना हांवें आयकलें ना हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हुच्च्या जातीचे आमचो गोल म्हूण आमच्या कोलवा म्हळ्यार एक बस्ती जाल्ली आहा सगळे भाशेन मिक्स लोक आमी तेंकां कांय म्हूण बरे भाशेन जेता न्हीच गोंयकार सुसेगाद गोंयकार म्हूण हे आतां आमकां डिस्टर्ब जाल्या मायंड आमची कित्याक गो आमकां कशें जाल्यार आमकां सॉल्व जावपा जाय हे प्रश्न हे गोंय आमचे मदें आसा बाब दिनेश बोरकार हाय हांव कितें बोरकार कोण आमचो गोंयचो नीज गोंयकार भाव एक हिंदू भाव हे थापोट जावन आसा जे काँग्रेसीत जितून आयिल्ले कॅथलीक MLAs ते हांगाच न्हुये हांगाच जे आसा सरावंडींग तांकां येवपाक तांक जावना पूण वालोर म्हणटा ही इज नॉट कम एज MLA ही टोल्ड मी आय एम कम एज अ I am come to condemn what has happened. हो पळय हिंदू जे कोण म्हणटा पळय हो मुवमेंट गोंयकारांचो न्ही वो क्रिस्तांव आनी मुस्लिमाचो हो पळय हो मुवमेंट आसा हिंदू भावांचो देखून ही इज रिप्रेझेंटींग सानांद्रे वीच मिन्स हजारांनी लोकांनी ताका वोट घातला हिंदूंनी घातला सो ही स्पिकींग एज अ हिंदू नीज गोंयकार टुडे सगळ्यांक येवकार आतां सगळ्यांक खबर आसा की जो सुभाष वेलिंगकर आसा तेका जो अरेस्ट करपाचो आजून पर्यंत अरेस्ट करूं ना आनी हांगा हांव येयला एज अ गोंयकार जशें प्रतिमाबाईन सांगलें एज अ गोंयकार कित्याक गोंयकार गोंयकार एक आयडेंटिटी आसा ही आयडेंटिटी आख्खी गोंयानूच आख्खे वर्ल्ड वायड जेन्ना आमी गोंयकार खंय वयता तेन्ना गोवन म्हणून आमकां प्रमोट जाता म्हणजे सगळे आमकां बऱ्या हितून मनान घेता कित्याक लागून घेता कित्याक आमी सगळे एकवटान रावता एकवटान कितेंय सण आसा नाल्यार एकवटान आमी मनयता आनी ते खंय ना खंय आमी राखपाक जाय आनी आमची जी युनिटी आसा ही युनिटी राखपाक जाय फाल्यां कितें आसूं पॉलिटिकल आसता आनी कितें आसता बाकीचे रिलीजन आसा हे केन्नाच आमी केन्नाच पळोवंक ना आनी खंय ना खंय आमी म्हाका दिसता हे फुडें वचून अशें धरपाक जाय आनी हे समज अशें जालें आनी अशें जे स्टेटमेंट जो सुभाष वेलिंगकर आसा एवरी नाव एंड देन तेणें अशें स्टेटमेंट केल्लें आसा तो फाटीं फुडें आनी कांयच पळयना तो तोंडान येता ते आसा ती उतरां भायर काडटा आनी ती उतरां काडून सगळे जो सेंटिमेंट्स आसा लोकांचो सेंटिमेंट आसा तो काबार करून येता आनी हेज्या पयलूय तेणें जे स्टेटमेंट्स केल्ले तेजेर मात बसून एक्शन जाल्ली ना आतां इतले कंप्लेन्स केले हांवें बसून पर्सनली कंप्लेन घातलेली आसा पुलीस स्टेशनार हांगासर पुलीस स्टेशनार आजून पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन जाल्ली ना आजून पर्यंत अरेस्ट म्हणटा तो जावना हांव आतां थोड्या वेळा पयलू सीएमा कडेन उलयल्लो आसा सीएमाक सांगला की बाबा हे आउट ऑफ हँड वयतले लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाची आसा शक्यता आसा आनी केन्नाय कितें जावपाक शकता हे जावचे पयलीं ताका अरेस्ट करचो कारण खंय ना खंय आमी सगळ्यांक एकवटान रावता एकवटान युनिटी आसपाक जाय सगळे एकचारान आमी फुडें वचपाक जाय आनी झुजपाक जाय अशी केन्नाच घडोवंक ना गोंयांत हेच्या पयलीं केन्नाच घडोवंक ना ह्या आयज BJP सरकाराच्या अंडर अशेंच हे चालू आसा कंटिन्युअसली एक इशू चालूच आसा आनी जो धार्मीक हितून खंय ना खंय तोडफोड करपाची ही जी घडणूक चालू आसा म्हटल्यार खंय ना खंय आमकां डिवायड एंड रूल डिविजीव पॉलिटिक्स जे आसा हे चालू आसा हे जावपाक जायना खंय कोणाचें आसूं मात हे जावपाक जायना गोंय हे एक आसा गोंयकार हो एक आसा गोंयकार युनायटेडली रावपाक जाय आनी गोंयकार ठामपणे फुडें सरपाक जाय आयज जशें हांगा येयल्ले आसा आतां आमी
फुडें आमचे नेवरा आमच्या गांवांच्यान कॅन्डल लायट जो हे आसा प्रोटेस्ट आसा तो ओल्ड गोवा पर्यंत वयतले, चलत वयतले. आमचे सगळे गांवचे लोक आनी भावीक जे आसा ते सगळे फुडें वयतले. बाकीचे ओल्ड गोवावी असोच सगळे लोक एकठांय जावपा आसा, आमी थंय जॉयन जातले. सो सगळ्यांनी हांव मागता सगळ्यां कडेन की एकचारान आनी अशें म्हणल्यार सामावून एकामेकाक तोडून उतरां दिवची न्हू. सगळ्यांनी बरे भशेन आमी हें करुया की आमकां जाय एकूच डिमांड आसा तो म्हणजे सुभाष वेलिंगराक अरेस्ट करचो आनी तेजेर कितें आसा तो एक्शन आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना. पण अशी जी सेंटिमेंट्स आसा हे प्रत्येक वेळा जो सुभाष शिरोडकर एका धडो शिकोवपाकूच जाय. कारण एवरी टायम म्हणल्यार आमी पासून ल्हानपणाच्यान गोंयच्या साहेबाच्या दर्शनाक वयताले आनी ल्हानपणाच्यान आमकां पासून सेंटिमेंट्स आसा. आमी पासून त्या हितून प्रत्यक्षात पांयां पडपाक लागून एवरी फेस्ताक जावं एवरी कितें नोयन आसा तेन्ना आमी वयता. आनी गोंयभरान सगळे गोंयभरचेच भावीक न्हू, आख्खे देशभराचे आख्खे जगभरातले जे भावीक आसा ते फेस्ताच्या निमतान तरी सगळे गोंयान पावता आनी गोंयान येवन ते दर्शन घेता. आनी अशेंच जे सेंटिमेंट हट जाता तेन्ना खंय ना खंय सगळे आमचे लोक आयज खंय ना खंय आबूज जाल्ले आसा. कितें जाता कितें ना आतां गोंयभरान तुमी पळयता प्रोटेस्ट हे चालूच आसा आनी हे आनीक वाडटले. सो अशें जावपाक जायना. हांव सीएमाक परत एकदां विनवणी करता की बेगांच्या बेगान ताका अरेस्ट करचें. आतां ऑलमोस्ट आतां 6:15 जाल्लीं आसा. 6 पर्यंत ताका अरेस्ट करचो आनी गोंयकारांक न्याय मेळून दिवचो. आतांच आमचो एक हिंदू भाव उलयलो विरेश बोरकार. आतां आमच्या मुखार आसा एक मुस्लीम भाव आशीम शेख. मातशें ती 2 उतरां सांगची. हॅलो, माझे नाव शेख अकीब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सगळ्यांक भाव माझो सलाम. गुड इव्हनिंग. काल पासून आमी प्रोटेस्ट करपाक लागला 24 आसपास. सीएमाक प्लीज रिक्वेस्ट करता टील बाय 6 o'clock एटलीस्ट ताका अरेस्ट करा. प्लीज अरेस्ट हिम बिफोर द थिंग्स गो आउट ऑफ द हँड. प्लीज आमी एकूच मागता. कालच्यान आमी एक मागता अरेस्ट कर. आमचे मातशें पूण कितें मिस्टेक जाता सोमते आमकां अरेस्ट करताय. ना फुटे फाटी कांय ना. तेमी आनी कितें कोणी येयला कोणाचो ग्रुपाचो लिडर कोणी येयले आमकां सोमते आहा थिंगासर ना अरेस्ट करता. आजून ताका अरेस्ट करूं ना. कितले दीस 4 दीस फ्रॉम कालसून आमी प्रोटेस्टार आहाय. अरे ट्राय टू अंडरस्टँड आवर सेंटिमेंट. आमचे सेंटिमेंट हॅट करूं नाका प्लीज. आनी गोंयचे साहेब आहा न्हू आमकां नॉट ओन्ली फॉर गोवा ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्डान फेमस आहा. सगळ्यांसून मेसेज येता व्हॉट्स गोइंग ऑन इन गोवा काय म्हणून. सो प्लीज नॉट ओन्ली दॅट पीपल आर रेडी टू कम फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो टू सपोर्ट अस जाणा बिकॉज ही इज सेंट फॉर एवरी वन नॉट फॉर ओन्ली फॉर वन रिलीजन एंड ऑल. प्लीज आनी एक फावटी हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट कर आनी अरेस्ट करून आमकां न्याय दी इन दीस प्लीज. थँक्यू. टेक केअर. So we only demand his arrest. And we will not shy away. तुमकां दिसत आमी टायर्ड जातली, तुमकां पुरो जातले, आमी फ्रस्ट्रेट जातली आनी घरा कडेन वयतली. गोंय पेटलां. सो सीएम बाब कितले फाटी हात जोडपाचे. एक्चुअली यू आर द सीएम. यू शूड बी प्रॉम्प्ट इन टेकिंग एक्शन. बट वॉट अ शेम दॅट गोंयकार येवन रस्त्यार बसला. कम्युनल हार्मनी आमची मेंटेन जावपा जाय. जशें विरेशान सांगलां तो एक हिंदू चलो तिणें सांगलां पूण ल्हान आसतना साकून हिंदूंगेर कॅथलिकांगेर मुस्लिमांगेर वचून सण साजरो करता म्हणून. आतां शेख बाबान मुस्लीम भावान सांगलां गोंयच्यान वास्कोच्यान की आपूण ल्हानपणी साकून आमी सदांच युनिटी दवरल्या कम्युनल हार्मनी दवरल्या म्हणून. सो नाव वॉट एग्जाम्पल यू वॉन्ट. हिंदू भाव तुका उलोवन गेलो, मुस्लीम भाव उलयलो, कॅथलीक प्रिस्ट आमचो उलयलो, सगळे उलयल्यात. सो वॉट इज स्टॉपिंग सीएम. अरे सीएम यू आर शोईंग दॅट यू आर बिकम टोटली इनकेपेबल एंड इनकम्पिटंट. आनी प्लीज बारीक मनशान कितें एकल्यान शेजऱ्याक दुसऱ्याक मारलें वो कितें झूज जालें तूं रोखडो अरेस्ट करता मरे. कोणाची म्हाजे दुरीक भायर काडलें तूं काडटा रोखडो अरेस्ट करता मरे. कोणें कितें म्हणलें जाल्यार कोणें फोन येयल्यार अरेस्ट करता. आनी हिंगा इतलो पावरफूल जालो सुभाष वेलिंगकर म्हणून आयज तुवें दाखोवन दिलें की तुका गोंयकार व्हडले न्ही, तुका सुभाष वेलिंगकर व्हडलो. तुका गोंयचे लोक आमी इम्पॉर्टंट न्ही, तुका RSS आयडियोलॉजी इम्पॉर्टंट न्ही. मातशें लज दवर नाल्यार रिजायन कर. ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी ताका ताडीपार करपाक जाय. गोंय कोणाचें. चार आण्याची सुपारी. 4 आण्याची सुपारी.
एक वोट जिंदाबाद, एक वोट जिंदाबाद, एक वोट जिंदाबाद, एक वोट जिंदाबाद. आमगे युनिटी आसपा जाय आनी आमी एकवट रावन काम करपा जाय सगळे जाण हिंगा समजले प्लीज. आनी कालूय हांवें एक मेसेज दिलोली सगळ्यांक आमी लायव्ह चोयताय जाल्यार प्लीज कम हियर एंड सपोर्ट अस, कम हियर एंड सपोर्ट अस विथ अस. आणि एक सांगो म्हणल्यार सुभाष वेल्लेकर मुट्टा आमगे सेंट फ्रांसिस झेवियरा गेली कूड न्ही ते एक मोडी म्हूण तूं म्हाका गोंयकारांनो सांगाय मुज मोगाच्या भावानो ती कूड ओ मोडे आम इतू वर्सां आमगे पुर्वजां म्हणून गेले आम आमगे सेंट फ्रांसिस झेवियरा मांदीत येयले आनी आज मेरेन मानतले. आनी एक व्हडली म्हणल्यार म्हाका तकली हिंगमान फोडून दिसता तेगे चिंतूंक गेले. आनी म्हगे फकत लास्ट उलो सुबेश वेल्लेकरान आत ते कापय मुझ पांया कोडे आतां माता हांव वेंकटेश पारोडा तियात्रीस म्हाका हो वेलिंगटन मुट्टो दोडीरो येवपा जाय आमच्या हिंगा ना जाल्यार ताका अरेस्ट कोन्नात जाल्यार सीएम जबाबदारी हांव म्हणटा. जरी तर सीएमान ताका हाडिना आनी ना जाल्यार तो गिल्टी तो लोकांक आख्या गोंयच्या लोकांक दुखयता हें आमकां काळजा दूख लागता. हें सारकें न्हू. मनशान मुट्टे सगळें जाण जावपा जाय हो सीएम जाण जावपा जाय. आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम एक म्हणून जरी तर हो आमगे मागणें आयकना हो सीएम न्हू ताका मानपाचो न्हू कित्याक हेणें आमकां दुखयल्यात सारकें वेलेंकरान. आनी सांगपा म्हणल्यार गेले सगळींगा फोटींग पण चलता आमगे फादर बोलमॅक्साचो रोकडो टापको गायलो भितर आनी एका वर काडटाय दीस काडटाय आनी म्हगेले एक लास्ट आमगे फादर बोलमॅक्सान तो म्हणटा गाड मारली वल्तराचे आज सांगपा म्हणल्यार गेले आमगे वल्तराचे इगोजी बस होते गाड मारून हेच जायना समज दिता आणि त्यांना फादर म्हणटा त्यांना गाड मारची ना हे भोगस सगळ्यांनी घालते. आणि आम्ही हांव म्हणटा प्रमोद सावंत म्हणटा इश्टाडी कोऱ्या अरे तूं इश्टाडी कोत जाल्यार शाळी बस तूं शाळी बस आनी तेका तो इंग्लीश शिकोवन वयर चडला पयलीं बालवाडीक तो काश्टी नसून बालवाडी बसतालो तेन्ना तो बालवाडी बसतालो इंग्लिशाचे शिकप करून तो प्रोफेसर जालो आनी आयज तो सुडगान पावता. हे तेगे सारकी न्हू. तेणें चिंतूंक जाय आपूण कोण मनीस आसलो आनी खूंय जाल्लो तो तेच मनीस जालो आनी आयज तो क्रिस्तांवाचेर एगेन्स्ट जाता हें सारकी न्हू. तेणें बरें चिंतूंक जाय आनी गोंय साहेबाक माफी मागूंक जाय आनी प्रमोद सावंतांनी बी माफी मागूंक जाय. हें मुगे मागणें. आनी म्हगेले निमाण हात जोडटा पांय पडटा दिमेर म्हगे लास्ट हातून सगळे गोंयकारांनी एक जावपा जाय. आनी सांगपा म्हणल्यार थंय आतां आमगेले सगळ्या दिसा आयकयला आमगे सुभाष वेलिंकर कित उलयता कितकात उलयता तर गोंयकारांनो हेजे मारात निशेध आनी या फुडें. सगळ्यांचो आमी रिपीट तेच करीत आहे परत सांगून आमकां बायट दिवपा ईट येयलो लोकांकूय बेजार येयलो. आतां हेजे मुखार कितें जाता तें बायट बीट म्हणटा काबार आतां म्हण कितें म्हणटा एक्शन जातलें कळ्ळें लोकांक पाशेंस काबार जालां तेच पळय रिक्वेस्ट आनी पांय पडटा मागता हें आमकोडेन आनी जायना. दीस इज लास्ट दीस इज अ हाय टायम. लोकूय इटला आनी लोक इट्टा आनी गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना बरें लोकांक फुट्टा. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी आमकां तें जायना सोंसपाक गोंयकारां पाशेंस आनी पिड्यार कोन्नाकाय बाबा आनी हेजे मुखार कितेंय जरी एक्सेस जालें जाल्यार हेका फूल रिस्पॉन्सिबल गोंयचो चीफ मिनिस्टर.
आमगेले गोंयच्या साहेबाची DNA टेस्ट करून जाय DNA आता मिगेले एक मागणें सगळे गोंयकारां सगळ्यांक तेगे DNA टेस्ट करपाचें जोरी तर तेगे DNA लागना तर दार घालून फुर्र वास्को बायणा हा माशे एड्रेस खंय सोदून काडा वास्को बायणा हा हिंग दोतोर ना ते गेलो सारखे फॉर्म तरी खबर चारण्याची सुपारी वेलेकार चारण्याची सुपारी वेलेकार भिकारी रुपये कोणे 10 रुपये आल्या जाय म्हाका दोतरागे माशे चोपा जाय रिचार्ज बी केलो ना चारण्याची सुपारी वेलेकार भिकारी तेगेले DNA टेस्ट करपा जाय अरे कि सांगो एक दांत गेलो 73 वर्सांचे तो काजो जाला 78 73 वर्सांचे काजो जालो बदनसीब कि सांगो हनीमूना गेलो खंय तो खंय तरी काय गेलो किस कोता सोना एक दांत वयलो सेकंड दांत उरला तो तुझ्या दिल्या पूण मागता तेका एक 10 रुपये दिये माशे 10 रुपये तेगे दांता सेकंड दांता चेक करपा चार रेड्याची सुपारी वेलेकार भिकारी रेड्याची सुपारी वेलेकार भिकारी आणि आता पळय ताका आत्ता फोटो मान अरे पळय सीएम आम पेटोय ओय हांव कित मोटा केसो आडकुडी जाता आमगे गोंय साहेबाची तो बसलिका ऑफ जीसस चर्ची तो आपल्यागे सुसेगाद आसा आनी सगळी गोंयकारां पासत तो देवाको मागणी करता वो आमगे गोंय साहेब सान फ्रांसीस शावियर तो सुबेश वेलिंगकरागे घरा रूम आहा तेका आडकुडी जावपाकू तेका स्पेनान धाड हुंय धाड हिंग धाड थिंग धाड म्हणपाकू आमगे गोंय साहेब आमगे गोंयांत ते केसो आडकुडी जाता चुकला तेगे मरण थिंग लासूं जायो दुवर करपा जायो ते मरण थिंग लासपा जायो तेका आनी खंय कब्रस्तान मुट्टो ना फोंड मुट्टो ना ते खंय लाकडां मेळना थिंग व्हरोन आनी आमगे फायदा बॉलमॅक्सा रोखडे टू मेक प्लेस दे आनी आमगे फायदा बॉलमॅक्सा रोखडो अरेस्ट करपा तांकां रुल्स आहाय रुल्स आहाय आनी तांकां अरेस्ट करपा रुल्स कोणाक कळनाय तो फकत सिनियर सिटीजन सगळे आनी सीएम हितून बेदिया हांव सांगो सीएम खंय गेलो सीएम हितून बेदिया येवपाची गरज ना स्टडी करता पेन आनी लापीस मेळटा हितून लोकांक पेन आनी लापीस कोणा कडेन मेळटा जाल्यार मातशें व्हरान दियात माझे आंटी त्या फकत स्टडी करून उरले ते स्टडी करून उरले ते स्टडी कोण 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 आमच्या 15 का बार झाले वर्षा बाराय म्हणून स्टडी हिंग पासा आता पळय ताका मात तापला जमली आमची गोंयकार हरी म्हणल्या पयली सीएम मार पडपाचो लोकांगे पासेस पिड्यार जाले पासेस पिड्यार आता मात पाया पडला सीएम पयली माराय सीएम माराय पयली सीएम तो बड़ा बड़ा शिमला में मारे किती झालं We are not going to give up. It is the respect and love what we have for Gulso Sahib.
He is the Sahib of आता Goa. पासेस पिड्यार कोण घालता? पासेस पिड्यार कोण घालता तेणी? काय सांग ना आफ्टर 6 तुमचो हितून मिडिया पळय बरें हांव मागता समील बाब आमचो हिंदू भाव हिंदू भाव समील वळवयकर जो आमचो हिंदू भाव आसा ऑल द वे फ्रॉम ओल्ड गोवा आयिल्लो आसा सांगपाक की तोय कंडेम करता वेलिंगकराचे स्टेटमेंट आनी ताका अरेस्ट करचें म्हणून आनी मातशें सांगता जे बजरंग दल म्हणटात आनी दुसरे आउटफीट आसा पळय ते कम्युनिटी दिसामणी करपाक सोदता आनी कितें कितें ट्रोलिंग चल्लें आसा पळय तांकां सांगूं सोदता हो पळय आनी एक हिंदू भाव आयिल्लो आसा पळय तुमचो नीज गोंयकार वळवयकर गोंय पयले सुवातेर हांव हांगा मुद्दाम आयलो तो म्हणजे गोंयकार म्हणून आनी हांगा कालच्यान आमचे गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले ते मागीर कॅथलीक भाव हिंदू भाव मुस्लीम भाव सगळे शांतीकायेन प्रोटेस्ट करता आनी आमकां खबर आहा की गोंयचो साहेब हो आमचो सगळ्यांचो गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन आमी सदीत वयता ते मागीर हिंदू वयता कॅथलीक वयता मुस्लीम वयता हांव थंय स्वता रावता ओल्ड गोवा ह्या वाठारांत हांवें स्वता पळयलां की आमचे हिंदू लोक थंय कितके जाण वयता ताचो आशिर्वाद घेवपाक आनी त्या खातीर गोंयच्या साहेबाचेर अशी टिका कोणाकूच सहन ना आनी कालच्यान ज्या वेळार आमी पळयता की हांगा शांतीकायेन एक मागणी आसा सगळ्यांची ही मागणी एका कम्युनिटीची न्हू ही मागणी सगळ्या गोंयकारांची कारण गोंयकार हांगा शांतीकायेन गेली कित्येक वर्सां रावता ती शांतीकाय आनी आमची जे कम्युनल हार्मनी ही अत्यंत म्हत्वाची आमकां म्हाका याद जाता की काही म्हयन्या पयलीं ताणें आनीक स्टेटमेंट केल्लो गोंयच्या साहेबाचेर त्या वेळार आमी सुद्दां ताका विरोध केलो खुबशे जाणांनी स्टेटमेंट केलो आनी ताका माफ केलो माफ म्हणजे विसरले आसूं पूण आतां हो परत परत करपाक लागलो म्हणजे तूं करपाक कितें सोदता की आमच्या मदीं झगडी लावपाक सोदता हांव आज सकाळीं ज्या वेळार दनपारां येतना हांवें सीएमाची कोण तरी गाडयेन वयतना ताका कोण तरी प्रश्न करतालो पत्रकार की कितें एक्शन घेवपाचें म्हणून हांव आय वील टेल यू आमी चीफ मिनिस्टर इतके पळयले की तो आज असो उमेदीन कसो आसा म्हणजे तो रिएक्ट करतना आसता तो अरे आज गोंयकार प्रत्येक गोंयकार चिंतेन आसा मरे आमचे कडेन कितकेशे जाण आमचे हिंदू भाव उलयता जे कितें चलना ते सारकें न्हू म्हणून आनी चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ अवर स्टेट जाका बापूय समान म्हणटा आमी तो आसता म्हणजे तूं खंयच्या दिशेन व्हरपाक सोदता गोंय खंयच्या दिशेन व्हरपाक सोदता गोंय तुका हांगा कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करून आपली पोळी भाजपाक सोदता पूण हांव सांगपाक सोदता की आमी सगळे एक आसा आमी सगळे एक आसा तो राजेश फळदेसाय तेजे तोंड मन जाला तो बिळान गेला बीजेपीच्या ताका निवडून हाडलेलो खुबशे आमच्या कॅथलीक भावांनी आमच्या मतदारसंघात कुमारजुव्यां मतदारसंघातले खुबशे कॅथलीक भाव ताका रात दीस वावुरले आनी ताका निवडून हाडले तेजें ऑफिस थंय गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन आसा पूण तो बिळान गेला बीजेपीच्या तो कांय उलोवचो ना पूण हांव सांगपाक सोदता की ह्या गव्हर्मेंटाक की काही आमी राज्यांनी पळयता म्हणजे आज आमी सगळे शांतीकायेन आमचे सगळे भाव म्हणजे सगळ्या धर्माचे हांगा लोक आसा ते शांतीकायेन एक मागणी करता पूण म्हाका दिसता तुमकां ही शांती भंग करपाचो म्हाका दिसता तुमचो उद्देश आसा पूण ते आमी प्रयत्न करचे ना कारण आमी गोंयकार सदीत एकामेकाक बरोबर घेवन फुडें वचपी गोंयकार ह्या बीजेपी सरकाराक सांगपाक सोदता तुमी कितलेय प्रयत्न केले आमच्या मदीं फूट घालपाची आमच्या मदीं फूट पडची ना आमी एकीकडे रावन सगळे एकवटान एकजुटीन आमी लडटले आनी आमी न्याय घेतले त्या खातीर जी मागणी आसा कालच्यान हांव पळयता की रातभर म्हाका दिसता 2-3 जालीं हांगा सगळे लोक अरे मात तरी तुरतुरे कर मरे एक मनशा खातीर तूं गोंय पेटोवपाक सोदता एक मनशा खातीर कारण तो बेसिकली RSS कॅडराचो म्हणून म्हणजे हाचें उत्तर तो RSS कॅडर म्हणून फाटल्या दिसांनी तुवें आमच्या फादरान एक स्टेटमेंट केलो तेणी हरशी कोणाची भावना दुखो नासली तेणी जनरल स्टेटमेंट केलो पूण कोणाची तरी भावना दुखली म्हणून तुमी रात्यान ताका उखल्लो त्या राती ताजेर FIR रजिस्टर जाली पूण हो न्याय एकट्याक दुसऱ्याक दुसरो अशें कशें जावंक शकता म्हणजे तुमी दाखोवन दिता की तुमी एका धर्माकूच सपोर्ट करतले दुसऱ्या धर्माक न्याय दिवचे ना हें चलचें ना सी दीस इज फायनली आमी एक खंय तरी एकी कडेन रावल्ले आसा गोंयांत आनी आमी मॅक्झिमम लोक लिबरल मायंड आसा त्या खातीर हें तुमचें चलचें ना आमच्या मदीं जुफडी घालपाचो जो तुमी प्रयत्न करता तो चलतना आनी हांव सांगपाक सोदतां की सरकाराक जो शांतीकायेन इतके म्हाका दिसता कालच्यान 24 वरां मायज जालीं आतां हांगा लोक रस्त्यार येयल्ले आसा हांगाच न्ही गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी लोक रस्त्यार येयल्ले आसा तितून सगळ्या धर्माचे लोक आसा तेंची एकूच मागणी आसा ती मागणी सरकारान बेगींतल्या बेगीन पूर्ण करची बरें म्हाका समील एकूच सांग समील तुजो आमदार जावन आसा राजेश फळदेसाय आनी तेय मेजॉरिटी कॅथलिक्स आसा आनी ओल्ड गोवा हब ते आमी जे आखे सबंद गोंयचो लोक तुमचें दर्शन घेवपाक तुमच्या गांवांत येता तेन्ना म्हाका सांगात तुमचे जायते कॉन्स्टिट्युन्सींत हिंदू भाव भयणी आसतल्यो
तूं म्हाका सांग ती वता दर्शन घेवपाक ओल्ड गोवाचे सायबाचे फेस्ताक कितकेशेच जाण वता हिंदू वता आमी पर्सनली वयता आमी गोंयच्या ह्या कुमारजे मतदारसंघातले हांव तरी तुका सांगपाक सोदता गोंयचो जो वाठारान जे आमी लोक तेजे पांया कडेन रावता तो मॅक्झिमम हिंदू लोक तेजे दर्शन घेवपाक वयता हातून मात्तूय दुमात ना आतां बाब पिटर डिसोजा आयिल्लो आसा पिटर डिसोजा बारा आमी हातांत हात घालून जे भुतानीचो पळय प्रोजेक्ट येवपाक सोदता 550 विलास बी 550 स्विमींग पूल जे कन्वर्ट करून तेणी ओवरनायट तांकां दिल्ले आसा लायसन्स बीन सगळें तेजेर आमी सदां बोर्ड मारतात पिटर बाबा घेवन म्हणून ते डायवर्ट करपाक खंय तरी टेन्शन म्हाका दिसता हे फलदेसा हेका वेलिंगकराक मुखार काडिल्लो आसा आतां बाब पिटर आय एक्सपेक्ट यू टू से सम फ्यू वर्ड्स सांकवाल साकून आमचो बाब पिटर आनी ताजो आख्खो जमो आयिल्लो आसा हॅलो आतां सांगपाक म्हणल्यार काल पसून आमी उलयलोले काल पसून आमी एक प्रेस दिलोली पुलीस स्टेशना मुखार आनी तिनां पसून एक स्टेटमेंट केलोलो जेन्ना आमी हे झूज कोताले अगेन्स्ट शर्मा वर्मा आनी धर्माक त्या व्हडले प्रोजेक्ट घालताले आमच्या गांवांत व्हडलो अरावंड 720 फ्लॅट्स आनी विलाज येवपा तितून आतां ते एक दोंगराचे येता सद्याक आजून पूण इतली आमी कंप्लेन घालतकूच इतली आमी केसीस घालतकूच बसून कोर्टान घायल्या बसून आजून पूण आमकां जस्टीस मेळना आनी आमी ते झुजान मुखार सोदताले म्हणून ही आतां कम्युनल इश्यू काडला भायर आतां म्हाका एक सांगपाक जाय CM तेन्ना आमी तुजे पयलीं येयलो तेन्ना तुवें सांगलोलें म्हाका 2 दीस दी हांव तुगे केस सॉल्व करतलो म्हणून आजून पूण आतां 1 म्हयनो मायज जालो आजून पूण कांयच जावना चोवपाक गेल्यार आनी बस सिट्युएशन जालें हिंगा आमगेलें आतां लोक रस्त्यार येयलो आहा आम गोंयकारां व्हॅल्यू ना सीएमाक गोंयकारां व्हॅल्यूच ना आमी आतां आख्खो दीस रावलाय राती पसून रावलाय 3 पसून आमी लोक हिंगा उबी आहा आयज पसून आख्खो सकाळीसून 9:30 आमी लोक उबी आहा हिंगा सीएमाक आमकां व्हॅल्यू ना सीएमाक आमकां केअर करना सीएम ओली केअर करता भुटानी DLF आनी लोडा केअर करता ताका जाय शर्मा वर्मान धर्माक हिंगा भोंवपाक गोवा भोंवपाक तांकां आमकां केअर करचीच तो सीएमाक सांगलोलें एक स्टेटमेंटान असेंब्लीन सांगलोलें क्रायम रेट वील सॉल्व विथीन 24 hours म्हणून आतां हिंगा एक तेणें ऑल्सो उतर काडलोलें असेंब्लीन जे कोण उलयता अगेन्स्ट एनी रिलीजन तो एक्शन घेतलो म्हणून ताबडतोब एक्शन घेतलो म्हणून सांगलें ताणें आतां 24 hours मायज जाले 48 hours जावपाक येयले आमी घायलो कंप्लेन 2 तारखे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर आनी आमकां PIन जे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन PI आसलें आमकां एश्युरन्स जालें 2 दिसां एक्शन घेता म्हणून आयज जाला 5 तारखे 2 तारखे 3 दीस जाले अजून एक्शन जायना लोक भायर सरलो आहा क्रायम रेट उणी पावलो आहा सद्याक आतां डिटेक्शन रेट इज बिकम व्हेरी व्हेरी हाय तो सांगतो वील कंपेर तो म्हणून आपूण पूण कांयच करूं ना सेकंडली आमी ओली कोणें स्टेटमेंट केलोलें जे एक्टिविस्ट आमी ओली पब्लिसिटी करपाक सोदता म्हणून हांव वालोर दिता प्रतिमा बायक आमच्या आयन लेडी आमगेली सावथ गोवाची आख्खी गोवाची बालोर ताका तेणें आयज मुखार सोल्ला आनी ही स्टेटमेंट घेयला एक स्टेप घेयला आमच्या गांवकारां लागून आमचो गोंयच्या साहेबा लागून स्टेप घेयला आनी रायट स्टेप तो आनी आमी प्रतिमा बाय आसतलेच जाय जाल्यार राती पसून जाय राती पसून आसतले हिंगा आमी कंटिन्यू रावतले आमी हिंगा आनी आयची नाय अंटील अनलेस CM comply to us, not to Bhutani or not to any of the builder or not to any of your RSS members. We are Goans first, then you are other people. You respect Goans. If you are a Goan, तू म्हणटा गोंयकार म्हणून गोंयकार मोग आहा जाल्यार तू गोंयकारां रिस्पेक्ट करपा पडलो हे आमगे रिस्पेक्ट न्हू हे आमगेले अगेन्स्ट गोवा हे सो म्हाका त्या CM कोडे ताबडतोब एक्शन घेवपा जाय आनी वालोर तुका प्रतिमा बाय एशको आसले म्हणून आमगेले सगळे मॉर्निंग रातीसून ताड देंवलो आहा तोरी पूण हिंगा येयलो आहा ते जाल्यार आमकां आपयला म्हाका खूब सपोर्ट केला भितर भुताली प्रोजेक्टा लागून सो थँक्यू तुका प्रतिमा Mariazit, a senior citizen from Margaon would like to say some few words. आमगे भावाक कोणाचो गोंयकारांचो आमगे भावाक कोणाचो गोंयकारांचो keep it up don't give it up आयकला देवान जाना हांव सोद हांव जिवीत वाट देव दाखयतलो आमी मागपाचे गोंय साहेबाक म्हणपाचे गोंय साहेब हे तुका विनोद कर आनी आमकां सुटका दी म्हूण सेकंड थींग हांव एके आसतना गोंय वयताली
आमगे येते दुकेन वताय स्टॉल गायलोले ते स्टॉल गान आयज हांव सिनियर सिटीजन जाले गोंय सिनियर सिटीजन हांव कोणा बरें वचोन जाला गोंय साहेबा बरें वचोन जाला गोंय साहेबान जायते भुरगे जिवितान मिलाग्री केले पांय बरो ना जालो पांय तेच्या मिलाग्रीचे आमगे पांय चलता हात चलना जालो आमगे हात चलता तुमकां काम जायना गोंय साहेबा उलमान आमगे सगळे जिवितान अप टू डे जाता हांव देवा आडकान दिता थ्रू सेंट फ्रांसीस झेवियर बरेपण कोता तें वायटपण कोनाकाय कित्याक जेजून म्हणला हांव आसता तुमचे सांगता संवसार सोंपा पर्यंत हांव आसतलो देवाची कृपा आमची आसतली आनी जे पण गोंय साहेबाचे वायट कोता ताका देव वाट दाखयतलो प्रेज द लॉर्ड मलिना फ्रॉम कुर्तोरी मलिना बाई इल्ले आसा कुर्तोरी साकून मलिना बाई 2 उतरां उलोवपाक सोदता सांग बाई आमी क्रिस्तांव जावन क्रिस्तांवांक सपोर्ट करूंक जाय तेणे पळय स्टेटमेंट दिली न्ही तो रॉंग सारकोच रॉंग एकमेकांक सपोर्ट करून आमी सगळीं क्रिस्तांव भायर सरोंक जाय आयजूच ताका अरेस्ट जावपा जाय आनी आयच्या दिसा भितर जावपा जाय ही म्हजी मांडणी आनी कोण उलोवंक सोदता हिंगा Savio, Savio is explain the section what we are told and they are not put. They are trying to do dirty politics here. No, खूप जाण हाजरांनी लोक हिंगा आसात हाजरांनी लोक इवन आमच्या चॅनलान लोक पळयतात तुमी कितें म्हणपाक तांकां आमकां एकूच मॅसेज दिवपाक जाय की आज सांगपा म्हळ्यार हें जाल्लें आहा इतले जे लोकांक रस्त्यार हाडल्या कोणें हाडल्या हे जे एंटी सोशल एलिमेंट्स आसात ते स्टेटमेंट्स करतात कोणाच्या आदाराचेर स्टेटमेंट करता हो एक सामकें सगळ्यांक मोतीन वचपाचो आनी कन्सिडर करपाची गरज आसा कित्याक हे जे स्टेटमेंट जाता आनी ताचेर एक्शन जायना हातूंत सामकें क्लियर दिसून येता की गव्हर्मेंटाचो सामको फूल ताका सपोर्ट आसा बारीक बारीक कोण फेसबुकाचेर एक कमेंट घालता पोस्ट सोडूच एक पोस्टाचेर सपोज तुवें कमेंट घातलो जाल्यारूय तुका सामकें ओडून हाडून पुलीस स्टेशनार तुका हें करता अरेस्ट करता आनी कितें तुवें मागीर बेल काडपा पडटा आनी हांगा इतली ओपनली जेन्ना स्टेटमेंट्स करता तो सामकें रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जावपा सारकी ऑन सेंट फ्रांसीस झेवियर हाजेर तूं इतली ओपनली डेरोगेटीव स्टेटमेंट्स करता हेज्या पयलीं केल्ली तुवें हेज्या पयलीं लोकांनी कंप्लेनूय केल्ल्यो पूण एक पासून FIR जावना काल लोकांनी जेन्ना डिमांड केलो लोक व्हडल्या संख्येन जेन्ना मडगांव पुलीस स्टेशनार जमा जाल्ले त्या टायमार FIR रेजिस्टर जाला आनी FIR रेजिस्टर जालें ते कितें फक्त एक सेक्शन घातला 299 सेक्शन घातलो आहा वेरेज आमची कंप्लेनान आमी 5 सेक्शन दिल्ली 5 सेक्शन आमी दिल्ली की ताका ती एप्लिकेबल आहा म्हणून 196, 192, 197 298 आणि 299 ही 5 दिल्ली 5तल्यान फक्त एक सेक्शन लायला दॅट इज 299 आतां हांव पुलिसां कडेन विचारपाक सोदता ऑर गव्हर्मेंटा कडेन विचारपाक सोदता की तांची जी नॉलेज आसा तेंचे लिगल डिपार्टमेंट आसा तांकां खूंय शॉर्ट पडलें तांचे शिक्षण ऑर तांचे नॉलेज की ही सेक्शन ताका एप्लिकेबल करूं ना तुमी FIR करता आसतना लोकां खातीर फॉर द रिसींग अंडरस्टँडींग ऑफ ऑल पीपल हांव ही सेक्शनां आनी ताजें हें कितें तें वाचून दाखोवपाक सोदता सो दॅट लोकांकूय जाण जावपाक जाय ही सेक्शन ताका लागू जाता काय ना ती फर्स्ट म्हणटा सेक्शन 192 सांगिल्लो आमी आनी ताजेर म्हणटा सेक्शन 192 पेनलायजीस दोज हू मेलिशियसली एंड वॉन्टनली प्रोवोक अदर्स विथ द इंटेंट टू इन्साइट अ रायट आतां हे जे लोक सगळे रस्त्यार येयल्या कोणा लागून रस्त्यार पावले हांणी स्टेटमेंट्स केला म्हूण लोक रस्त्यार पावल्या तो इन्साइट करता आनी लोकांक जमा करपाक लायला सो आमी डिमांड केलो 192 तेजेर लावचो म्हूण मागीर आमी सांगलें 196 सेक्शन 196 हातून सांगता आनी दीज आर ऑल सेक्शन्स ऑफ द न्यू लॉ BNS नॉट IPC अंडर BNS section 196 it aims to prevent and punish actions that promote enmity and hatred between different groups based on various grounds. It seeks to maintain social harmony by penalizing such acts with imprisonment and fines. आता तुम्ही सांगा 196 ताका लागता वा लागना हे जे डिस्क्रिप्शन दिलें ताजे हो सेक्शन लागता काय लागना जाल्यार कित्याक लावना FIR मागीर सांगलें मी 197
सेक्शन 197 सांगला मी 197 ऑफ BNS aims to punish people who in the name of their right to free speech and expression propagate religious hatred. म्हळ्यार कितें तो सांगता की आपणा फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा सगळे पावटी जितले पावटी हे भाशेन स्टेटमेंट करता आपणाक फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा आतां हे सेक्शन 197 तूं तुगे फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करता आनी रिलिजियस हेट्रेड तूं हें करता सो त्या खातीर 197 ताका लागू जाता पूण तो तेणें एप्लाय करूना मागीर सेक्शन 298 सेक्शन 298 seeks to ensure the sanctity of places of worship and sacred objects, imposing penalties for actions intended to insult and or disrespect religious sentiments of any group. तो जेन्ना हे सांगता सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स म्हणटा आतां आमकां रॅलिक्स ती सेंट फ्रांसीस झेवियराची रॅलिक्स म्हणटा आमी तो म्हणटा सेंट फ्रांसीस झेवियराचे मोडे फ्रांसीस झेवियराचे मोडे हे कितें हे कसले उलोवप सो हे करना तो डिसरिस्पेक्ट करना सो हाजे भायर आनी एक सेक्शन म्हणल्यार 302 हो बी सेक्शन लागतालो ताका आनी 302चेर डील्स वीथ डेलिबरेट एक्ट ऑफ वोंडिंग समवन्स रिलिजियस सेंटिमेंट फिलिंग्स सो ही सगळी सेक्शन लागताली इन स्पायट ऑफ दॅट पुलीस काडटा आनी फक्त एक सेक्शन लायता दॅट इज 299 सो हेजेर दाखोवन दिता BJP आनी हो सरकार चीफ मिनिस्टर स्पेशली चीफ मिनिस्टराक ब्लेम करपा पडटा आमकां कित्याक तो होम मिनिस्टर जाल्ले कारणान तेणी इमिजिएटली एक्शन घेवपा जाय आसलें इमिजिएटली तेका अरेस्ट करपा जाय आशिल्लें 4 दीस लायले हें करपाक FIR घालपाक आनी आजून कितले दीस लागतले ते आमकां खबर ना तेका अरेस्ट करपाक आमची डिमांड अरेस्ट करचो नाजाल्यार आउट ऑफ हँड वचपाक लास्ट उलयता लास्ट सांग हे अंजेला राया सकून येयला वेलिंगकर तुका रायट ना आमचे गोंय साहेबाचें उलोवपाक तूं केन्नाचो आनी गोंय साहेब केन्नाचो तुम गोंय रावताय बरोवपाची जे आहाय रावाय पूण आमगे धर्मा तुमी आयको नाकाय सगळे मुसलमान हिंदू सगळे एकवट आहाय तुक 75 तुका केसो उजमालो काजार जालो तो 80 वर्सां तुका बाय मेळ्या हनीमून करूं जा लोकांक कोश्ता तुमकां पोट बोताय आमकां कोण आम पोट बोताय तुम आमगले पोट ओगडाय तुम हॉलको माताय तुमकां रायट ना आमगे गोंयचे उलोवपाक गोंय साहेबा तूं कोण रे मात्र्या तू केसां उच घातो हांव दुकरा सोड घातो हांव दुकरा सोड गाये मांस घातो हांव तुका तूं आमगे धर्मा हे जाल्यार तूं कोण रे आमच्या पोता मातारो तुका रायट ना आम उलोवपाक कोण हें कोताय तें हाताय तें बंद कराय पयलें त्रास घेताय तें बंद कराय आमगे धर्म वचना काय तुमी आमगे क्रिस्तांचे हाट कित्याक घेताय आं इलेक्शना दिसा लोकांक देना भीक माग भोंवताय मरे आतां कोण एकलो मिनिस्टर ना मुंगेले मेले आं लोक आम तुम कोटी मेळटाय ना गू खापा मरे तुमी मेळटा आं मेळट मरे तुमी लॉस नासा बांची रे तुम तकले पीस जाले आवटे तुमगे इस्क्रू मामूल आसाय GNC आं लोकांगे कोस्ता तुका मेळटाय आं मेळ तुमचे पाड पडो टॉयलेट दिताय मारे टॉयलेट साउथ को माडे 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 चोरान आमगे गोंयकार दुखयले तेकलो आयचे गोंयकार माडोय दे तेंका चोरान वो मुनीस आमगेला गोंयचो साम्राज्य आ बसचे आसलो हो आख्या जगाक मावतालो दॅट पीपल डायवर्ट
भुरग्या जॉब दाखोया सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा ते सारकी करून दाखोया फॅसिलिटी इम्प्रूव करूया हार्टाला डॉक्टर हार्टा लागून कोण येयलेले डायरेक्ट बॉम्बे धाडटाय प्रायव्हेट हॉस्पिटल धाडटाय अब टॅक्सा इतके पोस्ट होता वेळ जायते भायर काढा आमी गोंय साहेबा उलयता रस्ते सारकी भूतानी दाणे भूतानी सगळे सोडा म्हाका तुकरा सोडी आटा चोरा काय ना तू थोर मेळटा आमी गोंय साहेबाना काका जातात उभी आहे ना आधी म्हणून करू जायचं का मागल्या मातारा चेरी काका कोणा थोर मेळ मारपाडी उठ 75 चे काजा जाय तू ए झुंगेल गेली हा लोकांचे पैशान हानिमून करून गेला गोळी मार स्वतःचा ते ड्रास घेताय ते हाताय त्यांक दोराय आमगे कोई ते कापा नका तुम्ही हे हॉस्पिटल सरकारी रॉस सारको राय लोकांगे पाठा पाड गाय ना काय रॉस सारको राय रॉस सारके सगळे मिनिस्टर सगळे चोर हरामी पाड बळ गरीब लोकांक शिराप लागल्या पुरो सगळे मिनिस्टर आहे माय बायनाला गरीबागे शिराप उडल्या पुरो माय बायनाला रे गरीबागे शिराप इता मागे आशा रक्ता माय पायचला पुरा मॅक चयला आम मेडिसिन आनी आमचं आमका गरीबा सदा जाण जा मात्र्या आम कोस कोता आम जेता मादे तू राईट ना उलोपा तू काढू आम गोय रक्ता मारू गोय सारा तू केनु हिंदू मुस्लिम ख्रिस्तान जात काट नसताना आम्ही छत्रपती शिवाजीरावचो भवाट वड 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 जायत वयता आनी तेच परी हांव हेजे आसतना आनी भाव दिलोलो मना पासून तुज बरें येता म्हूण आज पासून हांव छत्रपती शिवाजीराव बरें नव्यानांनी वयता आनी येता जायतो म्हज्या जिवितान ताणें मिनाग्र अडथळ्यो केल्याय ज्या बुकान बुकेन मताले तो म्हाका छत्रपती शिवाजीराव मुदत दी फोटोग्राफ म्हाका दी आनी तुवें म्हाका दी लोका रेप कोताय लोका जीत मारताय ते बोलचोय तुम्ही तोडगाम कराय छत्रपती शिवाजीराव लागून जेजूच्या नांवान आज छत्रपती शिवाजीराव केन्ना सोडपाना टील द डेथ ऑफ माय लायफ What is more touching, you know? What is more touching is Angela and this lady, Maria. They are orphans. तेंगेले आवय माबाईन ती खूब व्हड जाले लारा बट दे से आमचो पाय कोण आमचो गोंयचो साथ हेजेर कितले मिलाग्र केल्या आमका मामी डॅडी आम्ही चोयलो नाही कोण ती पूण गोंय साहेबाची आम अजून उभी आहे अजून हेल्थान बरी आम्ही हे म्हातारे आमगे गोंय काबार करून येयले लोकांगे बिझनेस काटाय कोण बंगलो होताय ते कोण चोताय कोण रेप कोताय कोणागे पाड घालून ते पळचोय तुम्ही मिनिस्टर आहे ते सगळे तुम बसून तुमका पगार मेळटा लोकांगे चोरे पगार हाताय तुम्ही आमकोच कोताय ते तुम हाताय ते चोर तू कोण तुम आमक बसताय आमगे कशा तुम हाय मरे चोरू हा आम्ही हात पांच जण आमगे माती बाती पण काम को हा बोर्ड बोर्ड सकाळ उठून काम कोण पड बोताय तुम आजी बसताय मरे बंगल्याकू 45 लाख लागला आज स्टेटमेंट एक ताला माताय त्याक ताला माताय तुमका राईट ना लोकांगे कोण घरा घरा बिल कोताय ते चोर तुम्ही हडले देव सापडाच्या बी इसरो ना सगळ्या एका कोण गोतो हाची मेलतो लोकांगे गरीबाय शिराप सापडाच्या बेल्यान दाखयल त्याका और आम ल्हानसान जल्मायन अजून आम तेका मान भालो दिताय तू कोण तो आम सागो शापता तू कालचे पडचो येला वेलीकाड कालचे पडचो येला आम हिंगा हाय
तू मौन वयतलो पूण हांव आसतली हिंगा तुका रायट ना म्हूण आज 75 तुका आसा उज मालो कसो उज मार तुका प्रभा सापता के उज माल भायले तेगे भुरग्या उज माल तुका गेलो प्रभा सापता पळय पयलो तो आमगे गोंय सीएम म्हणल्यार तेक पयला पळय कित्याक पळय आमगे लोक गोंय बहुत न्हू तुमी दुसरे पाट चिता वोटिंग घालाय गोंय साहेबा गोंयचे लोकां सांगता दुसरे पाट इलेक्शन येता चितान काम कराय जरी तरी ना ते घराको आसाय चोकली हांगा दुपाय ना बाबा गोंय काबार चोकले गोंय काबार उच घातले Valerian Fernandez is come all the way from Arambol. Arambol sako. Yes, yes. Push, 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 ब्रिजी को आसाय ना त्या बंद सुद्धा बनाय रे त्या काय बना ते गाडी गेले आणि पाहिला गोय कोणाचे चारण्याची सुपारी सुपारी वंदे वंदे भारत माता की जय भारत माता की जय आमगे सगळे मुसलमान हिंदू ख्रिस्ती लोक एकवट कुठचोड्या चल चल इथं भाषा ना आना नुपाय ना तो पण संपत्ती करा को असा ते बघ सुधरा पण नाही कोण काय करणार डॉक्टरांनी गेलो वखद दिले तें बरें जालो मागीर तेन्ना म्हाका म्हणलें इतकें म्हणून म्हाका रडपा आयलें मारून रक्त बरोबर ना काय ना विधवाचे सांग्या वऱ्या भुरग्यांक आज सध्या मडगांव वचा तेन्ना कामां मडगांवचं कामां आनी तेंची भुरगीं मेळटा म्हाका तेंका सांगता तूं सुभाष म्हणटा ते कडेन वचा आनी कामी करून घ्या म्हण डेली म्हणटा डेली तुम्ही शिक्षण जाल्यार पुराय जाल्यार काम करा सुभाष म्हणटा हे मिनिस्टर आहा तेन्ना काम करता म्हणटा ते काम करून घ्या म्हण सांगना तेका मागीर आनी 2 वर्सां तुमकां मेळपा ना 27 तुमकां मेळपा ना 27 इलेक्शन लागया कळ्ळें तुका तेन्ना तुमी सांग्यावले भुरगीं चिंतता तेन्ना सुभाष वडले साहेब कडेन कामां करून सुभाष कोण सुभाष वडले साहेब मिनिस्टर थर्ड क्लास कोण सुभाष वडले साहेब म्हणना तुमची मती जाता जाल्यार सुभाष वडले साहेब म्हणटा काय काम सुभाष वेलिंगकर आले तो जगमाला सुभाष It's all the group. हम गेले सगळे यू There are Hindus here. Coming together with the statement which was made by Wellington
We have come together in support of Goans as one. We have come in support of Saint Francis Xavier. No religion, no caste and no creed. They all are as one religion. This is called Goans. Now Velinkar should be arrested for a reason that he has humiliated Goans. He has humiliated our religion. He has humiliated Saint Francis Xavier. So HR थोड़ी उतरा आमगेले कोण एकल्या भावाक पळोवपा लायता. Please come and talk one or two. You have seen the unity. They आत येयले सगळे support करपाक. You have seen the unity. Please stop. योय मेरे बाबा हम सकाळ सांबारे है बाबा त्याचे ताव तो गेलो हा आज सोदमा बाबा फिदल तू लय गो बे तू लय आमे है फिदल फिदल तू लय यस तुम्ही तुम्ही सकाळच्यान हेजिटेशन करता आउटकम किती अजून पर्यंत लास्ट टू लास्ट सकला कडे ताणें एसपीन स्टेटमेंट दिला and the statement is what तेम हुई सगळे ट्राय करीताय हुई तेका आयचे आयज अरेस्ट करपाक तेमी एश्योरन्स दिला हुई मेट थिंगसोन तेका दोतले म्हूण तेगे घराको गेलो हुई तो हुई मेळो ना तेजे फाटल्यान तेमी सर्च काडलो हा and they are on the road, they are on the move in search of Velinkar. Until now they said they have said that they are trying their best to arrest. So we ask the arrest of Velinkar before 6 o'clock. एक पार्ट टाइम जाल म्हटले ते कितें म्हटले ही 75 सिनियर सिटीजन ते रुल्स आनी रेग्युलेशन आनी ब्लफिंग एंड ब्ला 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 स्टोरी लायक येस्टरडे काल 3 बाय सोल्ली आमी सकाळीची आयज सकाळ 8 येयल्ली अजून एक खबर ना अजून एक पत्तो ना लूक एट द यूथ आमगे सावता भुरग्यांचोय एक उल्याचे सगळे येयले सो वालोर मुस्लिम बा आयाजा मुस्लिम बा एक आणि दोग जाण नाही तू जाण लायक दॅट सो इज अगेन अ मुस्लिम ब्रदर हू हैज कम इन सपोर्ट ऑफ एवरीवन कंटिन्यू करतले all these boys have come on one why एकूल मारलो की तुझा भुरगे आमगे तेचोय आता आयका नावली बेंगोलीचे मारलो सगळे बाहेर सगळे ताईले गोते अजराव तू कालचा आता आता हे भुरगे आयले ते एक उल्याचे आयले ते आलोले वचपानी हुई एक उल्याचे सगळे पावले So imagine the unity right now. बाबा आराम बोल सको ना लागी सोन कोई नहीं आराम बोल सको डेढ़ वर काम धंधो सोडून येपोय जॉनी वेलेरिया येपोय याद केला एक दुसराचे to condemn what Velinkar has said and to appeal to the CM of Goa आराम गो बोल करायल्यान की कितें म्हूण सांगपाक की वेलिंकराक अरेस्ट करात आनी जातातले बेगीन ताळीबार करून एक उतराचेर तुमी येयले सा पळय 12-15 जाण येयल्या वेलेरियन बाब तूं उलय जॉनी उलय ते उलयात तुमी हांव वालेरियन फेर्नांडीस आराम पावसान आयला कोणाक आयला उलो केला म्हज्या भयणीन प्रतिमान बाबा या म्हणून कित्याक पासून ह्या मुवमेंट आमकां मेवला ते एकदम वायट मुवमेंट मेवला आनी ते कोणें सेंटिमेंट आमचे हर्ट केला आमी आमचो भावट गोंयच्या साहेबाचो म्हाजो भावट गोंयच्या साहेबा सगळे आराम बोल भावट हांव सांगता आनी हांव कन्सर्न करता आनी म्हाजो प्रायोरिटी करता ताका आतांच्या आतां वेलिंकराक अरेस्ट करात
मागीर सगळे सगळे सारके जातले जाल्यार आतां करून तुमी अरेस्ट फुडल्या पिढी आमकां भोगचे पडटले तुका इतलो मागता जॉनी भाऊ उलयता ताका जाता तितलो ताका एक अरेस्ट करून ताका भितर घालपाचो हेच आमचे सगळ्यांची आरामपालाची मागणी आसा सीएमान असेंब्लीन स्टेटमेंट दिलो तो आयज कित्याक विसरलो सीएम आयज पासून ते ह्या वेल्लीकाराक तो अरेस्ट कित्याक करिना धर्माचे आयज आमकां सगळ्या लोकांक रस्त्यार तेणी कित्याक काडला आयज पासून आमी ओगी आसले 4-5 दीस जाले कित्याक फकत आमचे फादर आमचे गुरू धर्मगुरू आमकां सांगताले कित्याक बाबा सगळे शांतीन व्हरा नाजाल्यार आमी केन्ना ते हेका वचोन घरा वचोन तेका कितें तें दाखयतले आसले पूण जालेले कितें आमचे आमचो फादर आमचे विग्रोध सांगता कितें आमचो क्रिस्तांव धर्म आमकां ते शिकयना शांती करूंक शिकयता आनी कितें जाता तें फकत शांतीनूच करूंक जाय म्हणून तेका लागून आमी आयज पासून ओगी आसले पूण आयज तेका आनी आमचे कडेन उपाय ना म्हणून आमकां भायर सरचें पडलें थँक्यू म्हणटा इट इज नॉट अ जोक आमी कुर्तोरी साकून राया साकून नावेली साकून 10 मिनटां लागता येवपाक पूण हेणी आपलो टायम धंदो बंद करून आरामबॉल साकून आयला तशेंच पेडणे साकून कितले वरां 2 वरां सो तुमी इमॅजीन आनी तेणी सांगला आमी रावतली जेतना कोण तेका अरेस्ट करून आमी रावतली म्हणून तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा पळय हांगासर म्हजे 15-20 आमचे भाव बेताल बातीचे आपले सगळे काम धंदो सोडून बेनावली नुवे कोलवाचे भुरगे एक उतराचेर आसा हे सगळे दे आर फ्रॉम डिफरंट रिलीजन बट दे आर सेइंग वी आर कम एज गोंयकार टू कंडेम द स्टेटमेंट एंड टू डिमांड द सीएम फॉर द अरेस्ट ऑफ सुभाष वेलिंगकर खरेंच म्हाका बरें दिसपाक आय एम बिकमिंग इमोशनल नाव बिकॉज एवरी हाफ एन आवर देर आर people coming from different constituencies and not a joke people coming from Pedne, Old Goa, Harambol and all so I'm very thankful to you God bless you आता आम्ही सर सांगून सर till 6 o'clock time दिलो सर 6 o'clock time दिलो सर 1 वर उरले सर we want him to be arrested I don't know why CM is taking so much of time एक बारीक बाबड्यार कोणे सोडखोडी चोरली वो कोणा बायलेक मारले तेका रोखडे धरून हाडटात कोणे मोडान देवन पॅक मारले आनी कितें लोफडे जाले तेका धरून बडयनात आतां हेका कितलो बडोवपाक जाय आशिल्लो आमचे सेंटिमेंट सॉर्ट करपाक रिलिजन्स डिस्पोट हाडपाक हेका कितें पूण हे वयर साकून जाल्लें आसा ताका हो सुपर पावर मेळपाला सीएमूय ऑर्डरींचेर चल्लोलो आसा जेन्ना हांव पुलिसा कडेन उलयलां काल म्हाका तोंडाक सांगलेलें आसा हाय लेवल हाय प्रोफायल पुलिसान सांगलेलें आसा की प्रतिमा we have already told even DGP we have given orders but you know end of the day it is the high order which has to come so CM you are the fatherly figure now we cannot आम्ही मोदी कडे मागपा जायना वा अमित शाह कडे मागपा ना तुजे कडे मागता आम्ही जाणार आहे we know Pramod Sawant you have a DNA of races but please let's not divide our goals गोंयकारान केन्ना RSS बजरंग दल क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम कोरोना आम्ही सगळ्यांनी गोंयचो साहेब नांव दिला ते सगळेच गोंयकार तेजे कडेन वयता नमन करता दर्शनाक वयता सो प्लीज अरेस्ट करात इज द ओनली डिमांड अदरवायज दीस फायट वील कंटिन्यू आनी दोबरादान क्राउड जायत वयतली वी हॅव नॉट डिस्टर्ब द एम्ब्युलन्सीस वी हॅव नॉट डिस्टर्ब द स्कूल्स बट नाव आय थिंक आय एम गिविंग अ कॉल टू ऑल आर पॅरिशनर्स ऑल आर मुस्लीम तुमचे आसा पळय भाव भयण्यो तुमचे सगळे भायर सरात हिंदूक तुका सांगता हिंदूच्या समाजाक सांगता भायर सरात तुमचो रिलीजन सेपरेट दवरा दीस फायट इज नॉट अबाउट रिलीजन दीस फायट इज अबाउट रिस्पेक्ट फॉर गोंयचो साहेब एंड द लव एंड युनिटी वॉट वी हॅव एंड वी हॅव केप देव बरें करूं I'm saying thank you to all these boys who have We want justice. We want justice. We want justice. What is the 50-50 price?
ऑल दम आणि 40 लोक पे बस करून आराम बोल सकून आयल्या उजो झाले काबार चालू गॅरेज करपाचो झाले 150 boys are coming so I'm saying thank you to all हजारी लोक येल्लो आसा प्रमोद सावंत यू मस्ट हॅव थॉट दॅट आमी टायर्ड जातली काल तिनाक प्रोटेस्ट स्टार्ट केल्ली क्राउड येयत आसा भुरगे येयत आसा बिल्ड अप जावपाला आनी मुवमेंट प्लीज लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन पिड्यार जाल्यार आमकां ब्लेम करू नाका वरेस फोर्ट मारना ताळो पडलो आसा म्हाका पुलिसाचे शूज लागून खाट पडलेले आसात दंपारचे म्हणटा ते जेवल्ले ना आमी सकाळी उपाशी आहात आमी फक्त उदकाचेर आहात आमचो तूं एकल्या मनशाक सांबाळपा खातीर गोंयकाराक फाटेशेर करू नाका रस्त्यार हाड नाका सगळ्यांनी काम धंदो गोंयचो इबाड जाय जाल्यार इट इज ओनली द सीएम गोंयचो सत्यानाश जाल जाल्यार ओनली बिकॉज ऑफ सीएम भाई आमच्या उलयता रोडटा बावडे कालसान बावडे हिंगा आसा बायांच्या भार लागला सीएम तुका हांव शिटकावणी दिता आनी तुका अरेस्ट करता रिक्वेस्ट करता ते वेलंकराक को करून अरेस्ट कर आनी आमकां सुटका दी आनी ह्या गोंयच्या साहेबाचें नांव वगडायला आनी डीएनए जावं म्हणटा तूं गोंयच्या साहेबाचें गोंयच्या साहेबाची मॉडेल कूड ती म्हाजी कूड आनी उजवाड दिता तो कूड हात लायत जाल्यार मिराकल घडटा आनी म्हाज्या जिवितान इतले मिराकल घडटा ताका लागून हांवें सगळ्यांक गरोबल लोकांक एकठांय करून हाडपाचें प्लॅन केला ताका लागून हांव सोडचो ना तुका त्या वेलंकराक माफी मागची पडटली सगळ्या आमच्या गोंयकारांक देव बरें करूं बरोबर रिकॉर्डिंग घेत तू मागे रिकॉर्डिंग जालें हांव सारको उलयता सारको उलयता वायट अभिजीत रावत यो
जायना आमको डायरेक्ट ना आमकां रावा आनी कितें म्हणटाय 3 दीस रावले आनी रावा आनी कितें रावपा नाही म्हाका अरेस्ट कर अरेस्ट कर सीएम भिताय तुमी आमको तो सरकारचे अरे तुम्ही अरेस्ट कर बायला तेका प्रमोद सावंत इकडे दिल्ली दिंदोना होईता कुत्रा दिल्ली दिंदोना होईता सीएम जम जम डरता My request to all, please little go in front. March fatlan chalan. March fatlan chalan. March fatlan chalan. March fatlan chalan. My request. बरें आता तुम्ही मातशे ओगी रावत जाल्यार म्हाका उलोवंक मेळटलें आनी तुमकां आयकूंक मेळटलें हांव उलयतां मातशे थंडसाण आयकात पळय पुलीस डिपार्टमेंट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट खूब प्रयत्न करता आनी आमकां मातसो क्लू मेळिल्लो आसा खंय आसा म्हणून टिम्स फॉर्म केल्ल्यो आसा नॉर्थ डिस्ट्रिक्टान आनी टिम्स ऑलरेडी भायर सरिल्ल्यो आसा ताका हाडपाक again excuse me एक मिनिट म्हजो रिक्वेस्ट सगळ्यांक आसा की तुम्ही मातसो हांव हांगाच आसा हांव खंयच वचचें ना परतून तुमकां हांव सांगतलें मेळ्ळो हाडलो म्हणून ताका तो पर्यंत हांव हांगासल्यान हालचें ना एक मिनिट म्हजें आयकून घेयात आमी पब्लिकाक त्रास करूया नाका आमी रस्त्याच्या सायडीक हांगाच रावया विनंती आसा आमी कोणाक त्रास करूया नाका म्हजो रिक्वेस्ट हांव तुमच्या मुखार आसा हांव हांगाची जागो हाडून खंय वचचें ना हांव मागीर तुमकां स्टेटमेंट करता हांव म्हाजें रिक्वेस्ट तुमी मातसो रोड सोडात मैडम
मॅडम 5:30 झाली आम्ही तुमका सांगले अरेस्ट जातलो ऐकून घ्या पोलीस टीम गेल्यो आसात आम्ही लोकांक त्रास करूया नाका सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा कशे येयात तुम्ही मॅडम 60 वर्षातही अरेस्ट जायना Due respect to our SP of Goa, Madam Sunita Sawant, SP Santosh Desai, PI officers, I think Tulsidas is here, Kapil Babi is there. We all respect you. We understand that तुम्ही आमचे रक्षक, law and order सांभाळपाचे काम तुमचे. But madam, you also know from yesterday 3 o'clock till now we are here just on water. We are really frustrated. We are agitated, ma'am. How can I tell my people who have come from Arambol? How can I tell my people from Pidne, Sange, Kankon, Nuwe, Betalbati, Naveli, Veli, Penjim, Kortalim, Benaulim, Kortarim, आता मॅडम सांगना तांकां चड टायम लागलो मातसो म्हाका दिसता हे लोकांचे प्रेशराक लागून आता खंय तरी ऑर्डरी दिल्यात आनी ताका आतां सर्चाक धाडला एक बारीक कोणी कितें चोरल्या रोखडें चोरां काडपाक त्या व्हडल्या चोराक मातसो टायम लागपाक लागला आतां कितें सांगला की तिका टायम दी ती हालपाची ना ती हांव तिका इतलें सांगपाक सोदता विथ ड्यू रिस्पेक्ट मॅडम आमचे पासेस काबार जाला आमी लॉ एंड ऑर्डर सांबाळटा आमी नाच आसतली पूण आमी रस्तो ब्लॉक करून रावतली कित्याक तूं म्हणटा लोकांक त्रास करू नाका आमकां त्रास जालो गोंयकारांक त्रास जालो Please listen, boys. Please listen. It is for everyone. The moment they are cooperative towards us, we'll be cooperative towards them. No. The moment he is arrested, they are assured that they'll be arresting him. But the moment he will be arrested, the assurance is given that he will be arrested. Please cooperate. Please cooperate. See, even Pitol has requested, your own colleague has requested, please cooperate with police. बरोबर राहा आणि रोड क्लिअर करा Madam, from 3 o'clock is there. We go have direct to 1%.
एक मिनिट आज जेन्ना इतल्या सामक्यान हांगा येल्ले आसा कित्याक एक खंय तरी ड्राफ्ट रिव्यू जाल्लो आसा वेदर administration and whether the government and the police are really interested in arresting him or not. हो एक ड्राफ्ट इश्यू जाल्लो आनी त्या कारणाक लागून तितले लोक वाडत आसा. आता आमी 5 सेक्शन घालून दिल्ली मॅडम चार्जिंग हिम ऑफ वायलेशन. We are requesting you, please cooperate with police. Please cooperate with police. Yeah. Correct. What is it? The timeline is gone. Then what? लाठी चार्ज अरे सॅलरी कोण दित रे हांकां गव्हर्नमेंट गिविंग अ सॅलरी ऑफ पब्लिक. If they don't want government salary, we will stop paying tax. Then we will know where fully they are getting salary from. Enough. Government is not giving salary to police department. We are giving the salary to police department. We are the taxpayer. Even the military, everyone. They put police in front of us and they think we are scared. We don't know what is law and order. What they are doing wrong over here when they are trying to bring police in front of us. Coming out openly like this. We bearing this from last several years. You have come here. The people have public. We are the government actually. The public. That's why there's not a single we are the first government. This is the law. You arrest him at 100 arrest आपण जली गेलाय बोल All the illegal things happening because of police. What guy is going on because of police? There won't be a single incident. Not a single incident has even happened. We all here very peacefully protesting. Police is saying, the government is saying, you ask your officer. एक देखून incident झाला. कोणा कसले त्रास झालाय? No. Only say I am requesting. They should accept my request now. You tell them now. एक पक्षाला गाव सरकारान सगळे रस्त्याचे आले एक पक्षाला कोण कोण रे कोणाला दुधोते Foreign action has been initiated. So have peace now. We have peace now. So I request you, as far as possible, let them aside. We are not going to move. That is the law. We are not moving from the road like that. First time. Ekram. Last time.
बॉलमेट रोखड्यांत दोताय शेटगांवकारां रोखड्यांत दोताय आनी एक तीन दीस कित्याक आमकां लाठीचार्ज कराय चार्ज कराय मरे आमी चार्ज एकदम जे टाइम आता 2 मिनटां भितर आमी सगळे काडा ओके ओके वेल वेल डिस्पॅच तू सावंताचे म्हणते तू हुशार आहात पण बेस्ट हो ओके डन ओके डन ओके आम्ही रिकॉर्डिंग चलना म्हणून गेले मोबाईल काढला
हॅलो मॅडम हॅलो suspects going outside the street and everything else. Here we are speaking the truth. This is the 4th or 5th day. But they are not concerned about the truth. This is just a poker face that we see over here with no expression for catching one 75-year-old man called Subhash Veli. They only want to play hide and seek. Kudos to Goa police for doing an amazing job for just standing up straight, poker face to a question of catching Subhash Veli. I mean, no hardcore criminal, no nothing that he is, just a nobody. And the cops cannot even go ahead and trace him or catch him. Yet, that man sits and posts on social media with regards to explanations about the statement that he has made on St. Patrick's Day. And the worst part is, right now, what people don't understand, they are public servants. And we are the government. However, I think that law is equal for everybody. And there is zero action. That's Goa Police for you. I think today क्लोज बॉर्डर कॉम्बेटन्सी दोन नाटी दांडिया मुस्लिम बॉर्डर चूज तुमको पब्लिसिटी किती आता आम्ही व्हडल्या व्हडल्या माणसांना मेळटा पब्लिसिटी दिना म्हारातले बारीक बारीक आमचे हें चुकतलें तर नॅशनल स्पोर्ट्समॅन आमकां वळखना खंयच रेकॉगनायज ना नॅशनल स्पोर्ट्समॅन अवॉर्ड म्हाका तुमचो ड्रेस ना जाल्यार तो पुलीस कसो वाडटा ड्रेस ना मागीर फिटाणी आसतना
तो खंय गायब जालेले ती पळयना मरे मातशें कोण तरी असिस्ट करालें जेवून बीन खायना न्ही जाल्यार कोणाक घेवपाक सोडलो कोण जेवना अरे केन्ना जेवता लायन सुटलेला आनी परत येयलो आमी तूं उलोवपा मरे थंय बसून उलोवपाक बिजी हांव हांगच्यान येयला म्हागे बायक आसलेली हांगा पुलीस स्टेशना कडेन लाठीचार्ज टोका लागून बाबा आम्ही कोणा डिस्टर्ब केला काहीच ना व्हेरी प्रोटेक्शन व्हेरी नाईसली यांचा एवढी ड्युटी उलयता
मोबायलाचे उलोवन मू आनी त्या शुटिंग आमक जायना तुम्ही गोंयकार आसतले तुम्ही आमचे बरोबर रावपा जाय ते काळे मू जायना ते सांगता आतां तुम्ही फेसबुकाचेर तुम्ही गेले लायव्ह चलवता टीव्हीचे कित्याक चलना घरांनी टीव्हीचे कित्याक चलना टीव्ही घरा मरे सगल्या 365 ते बोला घरान चलना मोदीगे चलवता हे कित्याक चलना हे कित्याक चलना म्हाका सांगाय हे काट केला जालेच गो तुमकां ते व्हॉट्सएपार घाले मरे बरें नाही गोंयकार आसत म्हाका कोण गेलो ना व्हड घालून पूण हे मरे मोबायलाचेर लायव्ह चलवता टीव्हीचे चलना कित्याक तुमी म्हाका सांगाय आतां तुमकां जाता जाल्यार अरे टीव्ही चलना टीव्ही आयकून घे चॅनल सेकंड थिंग आनी न्यूज चॅनल आसात तूं तेंकूय हें करना फाटल्यान बरयल्या वी डोंट हॅव टीव्ही चॅनल वी डोंट हॅव टीव्ही चॅनल वी डोंट हॅव टीव्ही चॅनल यू डोंट स्पीक रबीश आमकां काय म्हणना यू डोंट स्पीक रबीश काय म्हणना केबलाचेर मासरा आतां कांटा बित्ता केबलाचेर कांटा बित्ता तुमकां लागून येयले आमी बेश्टी येयले ना कितें उलयनाका टीव्हीचे कितें चेक कर लायव्ह आहा ना ते चेक कर आमी म्हणून उलयनाका बेश्टो तेका लागून मरे अग्रेसिव्ह जावन उलयना काय अग्रेसिव्ह जावन उलयत न्हू फायदो ते काडटले ओले न्हू आमकां दुसरो फायदो काडलो नाका आमी हिंगा रावतले ओले न्हू आमकां वचोंक नाका पयले पेडले तेंचे दाखयता सारकें क्वेश्चन विचारून घालतोल पूण मरे मागीर मरे बोलली जाता पर्सनल एक्सपिरियन्स ना पर्सनल एक्सपिरियन्स ना
उदाहरण दित कोताय सांगवाळे येताय वाईट घेताय वयताय अरे तुम्ही कितले ऐकता आम्ही जेवले तर न्ही अमोगरा पाद्याका जे नाल्या मुखाच्या मेळता कसं कोटा कसं बेलेंकारी सेम किती माणूस कोटा कसं सेम व्हडलो कोटाचो हलकट कोरोना बळी लोकांक पयशे आले कोटाचे होटलांक दोन कोटा कसाचे बीजेपी पयशे आले Where are those people who sing? एको कॉल कर भाई आगे तो मुझे थैंक ये मैं जरा इन ध्यान पे आसमानी खड़ो मरे भाई किती काढता तू किती काढता काढा साइड साइड रे त्या मारे रे बैठ बैठ वारे दी यार अरे साइड रे वारे कौन कौन मारे क्रॉस केले त्याला माझ्या वारे नाही 15 प्लीज आपल्या पोटा लागू
Christian, please, nice. एक्सीडेंट झाला म्हणून कॉल येला एक्सीडेंट झाला ते वयताले नॉन बेलेबल कोर्टाने एक सरपंच तिने सांगणं आहे बरेच कोर्टाने बीज बनवलं हांव उरलो कुट्टळे तुमी रावा आमचं सारखं आंतीक म्हणून फर्स्ट फेलो स्ट्रॉंगेस्ट मेंबर फ्रॉम पोंडा No, I'll stop. Give me the sticker. No. काय म्हणायचं फुल धाडला KFC मुखार यो KFC मुखार wait it is a non-bailable it is a non-bailable offense. He cannot get a bail. The law says no 299 section is non-bailable offense. Not been that way. That's it. Murder. But this is non-bailable for 30 sentiments. Come. Much bhaila minute. And then you talk. You can kiss out that. Tu got the link, ha, Baba? Then link. Prudent aja ya. KFC. SP Sunita Sawant along with आमचो SP संतोष देसाई मागीर कपिल बाब तुलसी बदास बाब सगळे ताचे पुलीस मंडळ घेवन हाय लेवल पुलीस रँकिंग आसा पळय साऊथ गोंयची हांगासर आयली तुमी पळयलां आसतलें आमचे हजारांनी लोक ओल्ड मार्केट सर्कल कडेन थंय आसा रस्ते ब्लॉक करून कलेक्टरा कडेन आसा आनी आमी आसा KFC मुखार ती हांगासर आयली आपले मायक आनी तो धोबो घेवन आनी तिने सांगलें आय वॉन्ट टू मेक एन अनाउन्समेंट सो वी सेड ओके फायन अनाउन्समेंट करपाक तिका आमी चान्स दिलो हांवें तिका इतलें चाललें मॅडम लास्ट 24 hours वी आर हियर लास्ट नायट वी वर देर टील 3 o'clock राती आमी 3 देखून आमी ओल्ड मार्केट सकयल्या वसले बायल्यो भुरगीं सगळीं आनी आमी एक विश्वासाचेर गावली की तो अरेस्टेड करतले म्हण तुमी सांगलेलें आमी दिल्ले 6 सेक्शनां
तेणी फक्त एक सेक्शन लायलें आनी ते 299 सेक्शन लायलें. बिचोली ते लेटर धाडलें. खंय तरी आय वॉज स्मेलिंग द रेट. आय न्यू दीस आर ऑल ही सगळी भानगड्यो हे मंत्र्यांच्यो आनी हे सरकाराच्यो आनी सीएमाच्यो टू सेफगार्ड सेलिंगकर बिकॉज 5 दिसाचे अरेस्ट जावन आल्यार दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड हिम. सो ती येवन आमकां संपल्ली. पळय आतां आपणाक ऑर्डरी आयल्यात. आतां आमकां ऑर्डरी आयल्यात आनी आमी पुलीस जिप्स सगळे कडेन धाडल्या. ज्युरिडिक्शनाक भोंवपा लागल्या आनी वेलिंगकराचे अरेस्टाक लागून आमी पुलीस जीप बाली सुनीता सावंत ऑलरेडी वी हॅव सेंड सच टू सच. सो सुनीता बायक म्हणलें इट टूक यू 24 hours 24 वरां लागली जीपे धाडपाक. आतां काल साकून आमी तुजे राती ऑफिसांत आसात. डीजीपीक सांग बट शी हॅड सेड वन थिंग विथ ड्यू रिस्पेक्ट की प्रतिमा आय एम ट्रायिंग माय बेस्ट टू टेल द डीजीपी बट द प्रॉब्लम इज सी एंड ऑफ द डे दे आर द ऑर्डर्स that you have to get about the arrest. Anyways, please. So, सुनीता बायन सापडली. आपण एक अनाउन्समेंट करता प्रतिमा बाली म्हाका मोर्यान घेवन प्लीज तुज्या लोकांक सांग बाली जे प्रोटेस्टर आयल्यात तांकां मातशें कोऑपरेट करूंक म्हूण आनी हिंगा भितर KFC कडेन रावात आनी लोकांक त्रास करूं नाकात म्हणून. हांवें मॅडमीक सांगलें हांगासर लोक आरांबोल साकून वास्कोन आयला, पेडणे साकून आयला, मोर्जे साकून आयला, मांद्रे साकून आयला, पणजे साकून आयला, वास्को साकून आयला, कोर्ताली, कुर्तोरी, वेली, नावेली, पेंट मागीर तुजे कुंकोळे, कुर्चोरे, सांगे, बेलसांव, वेली, बेनावली सगळे सावन येयल्या. मडगांव जावं फातोर्डा. सो आय कॅनॉट कंट्रोल द मॉक म्हणून. सो आय वील नॉट. तुमी अरेस्ट करात म्हाका सांगपाची सायडीन रावात. तुमी लोकांक त्रास करता. आमी तिका सांगले आमी कोणाक सांगपाची सायडीन रावात. तुमी लोकांक त्रास करता. आमी कोणाक त्रास करूं ना. आमी कोणाक त्रास करूं ना. Peaceful protest has been a peaceful protest. All the ambulance go. We have let all the channels including Prudent, Goa News Hub, JNH, Alert Goans, all the channels are here. They have seen how our volunteers, our protesters, our women, our Goan brothers have made a way for the ambulance. तुमकां कितें दिसता तुमी रस्त्या वयल्यान सायडीन वचोंक जाय ओ अरेस्ट कोत्तीकूच तुमी हालतली. म्हाका बायलांनी सांगलें आमी कशेंच हालपाना. आमी गोरदार भुरग्यांक सोडून येयल्ली आसा. प्रतिमा आमी तुज्या बारा रातभर रावपाक रेडी आहात. ताका अरेस्ट करूंक जाय. सो आय टोल्ड हर अंटील एंड अनलेस ही इज अरेस्टेड वी वील नॉट बुबू. ती म्हाका सांगता शी प्रतिमा पीपल यू ऑल आर ट्रबलिंग पीपल. आमी लोकांक त्रास करताय. अरे सीएमान आमकां त्रास केला. डोंटिराक लागून आमकां त्रास केला. एकलो RSSचो तो लूज स्टेटमेंट करता आमच्या सांताचेर, सान फ्रांसीस झेवियराचेर. एक पाटी बोक्षिला ताका, दुसरे पाटी करता तेजे मोडे आनी फोडे उलयता. हेका तुमी सांबाळटा आनी वयल्यान तुमी सांगता तुमी आमकां फोर्स केला रस्त्यार येवपाक. कोणाक लायक ना. प्रतिमाचो ताळो पडला. बायल्यो भुरग्यांक सोडून येयल्या. लोक येयल्या सिनियर सिटीजन येयल्या. हार्टाचे पेशंट आतांच एक फिट्स येयले. डायबिटीज पेशंट. आतां हांवें तिका सांगलें तूं आमी रावतात अर्द वर न्ही 4 वर रावतात. ताका अरेस्ट केलें म्हूण कोर्टुकीच आमी डिस्पर्स जाता. पूण आतां लास्ट आमी थिंगा ओल्ड मार्केट हांव लोकांक सांगून येयला. हिंगाय सांगता आतां प्रुडंट ब्रेकिंग येयला. ही कितें म्हणून की सुभाष वेलिंगकरान न्हय ऑलरेडी मेशू कमी सुभाष वेलिंगकरान न्हय ऑलरेडी हूंय एंटिसिपेटरी बेलाक घायले पेपर. म्हळ्यार म्हाका दिसता हे चोराक 24 वरां लिपोवन दवरलो बेली घातलो आनी मागीर म्हटलें ताका बेल दिली म्हूण. पूण एक सांगो तें आयकाय न्हू. सेक्शन फकत 299 जालो तेजे. आमी घायलोले 2 सेक्शनार रिलिजियस हार्मनी पिड्यार कोता आनी प्रोवोक कोता आनी दुस्पोट घालता हार्मनी पिड्यार कोता कम्युनल म्हणून. पूण एक सेक्शन तेजे घायलोलें 299 म्हणून आनी तेजेर आतां तेगे FIR जालो. तेजे FIR जालो हा. सो तेणे आतां बेल पेपर्स घायले म्हणून प्रुडंट ब्रेकिंगान हाडलो हा. पूण हांव सांगूं सोदिता IPC न्ही 299 म्हणटा बेलेबल ऑर नो. आयकाय पेशो तुगे पोतो वयता मातशें ऑन कर बाबा. इट इज ए नॉन बेलेबल ऑफेन्स. म्हळ्यार तेजेर ते क्रायमाचेर तुका बेल मेळपाक शकना. IPC 299 पळय पनिशमेंट हा फॉर
299 bailable punishment for section 299 IPC is defined under the section of 304, which is a non-bailable offence, and any other offence is considered a non-bailable offence. Bailable offence are regarded to be less serious and grave. Murder, for example, is a terrible and a dangerous offence that is subject to bail. Atha 299 is non-bailable. त्याने अप्लाय करून केला ते बेल मेळपा शिरी पण सो तुमकी दिसता आमी घराक वचपाची कित्याक हे मुखेनी हांवें तुमकां उलो मारला आनी तूं म्हज्या मोगान आनी मेळपाच्या मोगान येयले सो इतलें म्हणटा आमी रावया मरे रावया मरे वचपा जाय न्ही समज तेणी आमकां टायम पास कोताय आतां तेणी सांगलें आय वील बी हियर विथ यू ऑल आपूण रावतली ती गेली आतां स जाली मागीर न्ही आनी एक वरान 7 वर जातली मागीर 7 वर जाल्यार कितें जालें मागीर म्हणटली सिनियर सिटीजन जाणटे तो 75 मातशें जातली You are playing with the patience of Goans, not any particular religion or any community. तू आमचे गोंयकारा कोणे हेळपा लागला आतां गोंयकार उठला आतां 4-5 हजार लोक जाल्यात तुका आनी 10,000 लोक जाय गोंय बंद केल्लें जाय कितें करपाक जाता तें तुका पळोवपाक जाय We are not going to give up. आम्ही पासेंसान रावतली आनी पळयतली एरेस्ट जायना फाल्यां संडे तुमचे ट्युरिस्ट येतात तुमचे जायते दिल्लीकर येतात उलो मारता आयज देखून तुम्ही आमच्या दोड्याक तेल घातले आणि तेका एरेस्ट कोन्ना न्ही फाल्यां बंद मांडवी ब्रिजार वचून बसतली सगळ्यांनी येवपाची मिडियाक उलयना हांव तुमकडेन उलयता प्लीज आतां देशभर लोक काल आनी आज 2 दीस जाले लोक रस्त्यार कितें आहा कित्याक तेंचो रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जाला हे उलोवन आनी त्या खातीर लोक डिमांड करता की हाका एरेस्ट करचो म्हण आमी काल साकून सांगत आसा काल राती साकून की ताचेर एक सेक्शन लायिल्लो आहा आनी एक सेक्शन लायिल्लो आहा एक सेक्शन लायलो आहा आनी उरली 4 सेक्शन लायल नाय म्हण हे कित्याक लागून आज देखून जेन्ना SP आयली आतां तेका विचारतालो की 4 सेक्शन कित्याक लावना काय म्हण जाल्यार तेणी आमकां उतर दिवपाक हें केलें कळ्ळां आनी ती वयल्यान सांगता की आमी एरेस्ट करपाक रावताले आनी दुसरे वाटेन मॅसेज येता की तो बेल एप्लाय करता सो हें दाखोवन दिता की ती फक्त सांगपा येयली की तो बेल एप्लाय करता म्हळ्यार तेका बेल हे दिवपाक सोदता नॉन बेलेबल एक्झॅक्टली सो BJP तेका सपोर्ट करता कळ्ळां हेक लागून सो हिंग हें दाखयता की गव्हर्मेंट तेका सपोर्ट करता आनी तेका बेल दिवपाक सोदता सो आतां जेन्ना बेल ग्रांट जातली त्या टायमार ह्या पुलीस फोर्स यूज करपाक रावल्या आमच्या लोकांचेर वीच इज समथींग व्हेरी रॉंग हांव अपील करता कोर्टाक
हांव कोर्टाक अपील करता की हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर हेज्या पयलीं तेणी असली स्टेटमेंट केल्ले आहा, हेज्या पयलीं तेजेर कंप्लेन जाल्ले आहा, पूण ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान ताजेर FIR रेजिस्टर जावना, ताका लागून ताजेर चार्जशीट जावना. आतां लोकां प्रेशराचेर ताजेर चार्जशीट FIR लॉन्च जाल्ले आहा. सो त्या खातीर ताका बेल दिवची न्ही. आमचो अपील सेशन्स कोर्टाक ताका बेल दिवची न्ही, तेगेली बेल रिजेक्ट करची, हे आमचो अपील आसा. दिस इज आवर अपील. बरं घरचं सांगप ना.
ते सोबत असता त्याच्या आणि काय पडले ना ब्रिज बंद करता है जाए ना ब्रिज जोड़े जाए ब्रिज बंद करता है जाए ना अरेस्ट ब्रिज बंद करता है अरे दोन उतरा बोले ब्रो अरे बोले दोन उतरा किती करता तुम्ही पावता आलं मरे घरा पूरा ब्लॉक हो यहाँ GNH याची वेलेंकराची DNA काढला न्ही सांगता वेलेंकराची DNA काढल्या कळले तो मेवला गोंयचोय न्हय तो आनी इंडियेचोय न्हय चायनाचो खंय तो मेवल्या DNA तेची And not go is not right.
So that we have to show this message for the people of Goa and for the people of all over the world that South Goa and North Goa is united. And all these six sections आमचे सावथाचे नॉर्थाचे सगळे आमचे सपोर्टर टॅक्सी ड्रायव्हर तियात्रीस सगळे आमचे रेड कार सगळे येय आनी आमी आमचो ब्रिज करताले ब्रिज आमकां जायो वेलेंकार एरेस्ट जाल्लो for supporting us.
मेरा जाने का प्रॉब्लम है। ऑफिसर
सेम तो कोरोना जाता तो यूज केली मेडिसिन पळयताले अर्धे मारे इतको गोतू मेडिसिन सोदू इतको गोतू
Everybody is one. There are one. Negative news.
फोन केला आणि एज्युकेशन लोग राउत आएंगे सकाळ लोग राउत हम एक खाने की तोड़ पाएंगे चढ़ेगा हम तोड़ पाएंगे मुनीस आता चढ़ेगा मुनीस बड़ा तुका लगा गया कोता तो दूसरा हुआ दोनों रुको फोटिंग है फोटिंग ड्राइवर ओ तू आ रही या मेडिसिन बॉर्मिटा मेडिसिन मग सांगा बॉर्मिटा टाकायचं ना त्याचे भरले असतात कसं याला या साइडीचं भरले आणि या साइडीचं कसं आम्ही कॉन्टेस्ट करतो आमको उचल पाहिला बॉर्मिटा केला ए बॉर्मिटा केन ए फोटो पाहिला लोकांक वन सेकंड सर हम बेस्टेन दोलाले कोण काय म्हण ब्लू डाटान तुले एको बॉक्स ती हुई मेडिसिन हुई थी दिवपा हुई अर्जंट दी तू काय सांगितलं ओय मग मेडिसिन सांगते ने डिलिव्हरी हुई अर्जंट हुई सारखे डिलिव्हरी मेडिसिन हुई कोण हुई राहतो एकला दावलो बॉक्स ओपन कर ना क्या सकोन ओढून घ्या त्या बॉक्स कान काढते हे चेरो हा मेडिसिन्स म्हण सगली आणि तिथून पॅकिंग आणि कित्या दिस इज व्हॉट द ब्लू डॉट इज डूइंग and at the same time this is what the packing people are doing ani किती हा ये गाड़ियां किती हम कोण जण पॅकिंग एकदा पैसा आणि एजर एकदा गाड़ी बंद गाड़ी मेरा गाड़ी साइड में रख गाड़ी हमें जैन ऐसा एक एक बॉबो हो यार मेडिसिन असा केला मेडिसिन ओके ते प्रमाणे मॅडमांनी या लोकांनी सांगले म्हाका ओपन कर आम्ही ओपन केले त्याच्या भितर बनवण्याचे बॉक्स ओपन केले काय भूमिका ओपन केले भूमिका
उपाय सहाय आम्ही इल्ले तरी मनीस बोलले आहे ना लोक डायवर्ट करपा सताय डायवर्ट करपा इंटरव्यू घ्या मग मम्मी टाकली लाईफ ब्रिज फोटो मातेंगा मम्मी टाके నేను माझा उठा आहे तिघाच्या मग भुवन आज पण हेंगो जायचं जे सुभाष रनिंग थर्मास असलो सर 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 फोटो घेता मास हाडला रा फोटो सोडना का देखा
जेन्ना कोंकणी पळय जाल्ले न्हू म्हाका तेन्ना शूटेड सायड ऑर्डर धाडली आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट शूटेड सायड ऑर्डर धाडली 3 म्हयने आमी कितें जाण 6 नांवांनी 3 म्हयने 700 जागे रावले आमी तेन्ना. Have you spoken to the CM about this? Why this is not, nothing has happened? No, see, the question is we spoke to the law enforcing agencies. I just now spoke to the DGP as well. What we got to know is his bail has been rejected. How far it is true, I don't know. We asked for arrest, and I believe that the DGP has also said that it has to be arrested. मीडिया बाबा प्लीज बात कोण नाही करे माहिती माईक बरं आहे का करूया चालू
So that's why we are waiting. See what happened. Again, I can't do this. I can't come around. लोग आपण पारंबॉल सुन बसले पेडने सुनिले आणि आम कोणा लागून कोटा टू मेंटेन पीस एंड लॉ युनिटी नो हां eso se puede goda हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं हम चाहते हैं हम तक बच गए लोग बड़े कहीं हम तक लगा हम मन को क्या आगे लगा I am there with the people. Yeah. Come. Yuri, I don't. अभी उजवाड़ा को दर नहीं खाएंगे वीडियो कालबा From the morning they have put us. No, don't tell me. You have the right to go. We don't want. Only the morning they have pulled us. Only the invoice is we don't want. only the invoice. I can't
interim bail cancel झाल्या you all are the driving force. जे लोक जाय ते हांग जाय आणि we will make sure till is arrested. We will be here. केलो ओके टाइम लागता का रोल जातो झालो